सगळी आम्ही आमचे दोळे बंद करूया. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. भोव स्वर्गीच्या बापा, ह्या आयच्या दिसा खातीर आमी तुका आर्गां दिता. आयज आमी पवित्र सगळीन हो देवीक काकुतीचो आयतार मनयला. जेजू, तुजी काकूत आमकां सगल्यांक तुवें फावो केल्या. आख्ख्या संवसाराक ही काकलूत तुवें नेमल्या. स्वर्गीच्या बापा, तूं आमकोच मोग आनी काकूत आनी जेजू जावन आसा तुजे काकुतीचे मुखामोल. तर आयज केरीत भाशेन हांगा आमी जमल्या तुज्या उतराचेर नियाळ करूंक. आयज आमी ओर्काच्या मिस्तेरांचेर नियाळ करतली. जेजूचे पुनर्जीवन होवन आनी स्वर्गार वचपाचे ह्या दोन मिस्तेरांचेर आमी आयज नियाळ करतल्या. पवित्र आत्म्या, आमी मानून घेता देवाच्या उतरा प्रमाणे जंय दोग वा तेग एकठांय आसा थंय आमचे बरोबर देवाचे आसने आसा. तर पवित्र आत्म्या, तूं आमचे थंय ह्या वेळार आसाय म्हणून आमी सोत मानता. ह्या वेळार तूंच आमकां शिकय. ह्या उतराची समजणी हे मिस्तेरांचेर जेन्ना आमी नियाळ करतल्या तेन्ना तूंच आमकां शिकय. एक उतर जे देवाचे आयज आमी हांगा वाचतल्या ताचेर तूं आमकां सोजमणी दी. आनी जेन्ना आमकां ह्या उतराचेर समजणी मेळटा त्या देवाच्या मोगाच्या अनुभवान ह्या जाग्या वयल्यान जेन्ना आमी भायर वेतेल्या तर हो निचेव करूं तूं आमकां आदार दी की जो मोग आमी अनुभवला, जी समजणी आमकां फावो जाल्या तो मोग ती समजणी घेवन आमी ह्या संवसारान वचूंक जे परीन देवीक काकूत आमकां फावो केल्या. आमी काकुतसार जावंक दुसऱ्यान थंय आमी वागतना सगल्यांक ही देवाची काकूत जी आमकां फावो जाल्या ती दुसऱ्यांक आमी दिवंक. कोणाकूच जज करूंक न्हय पूण मोगान आनी काकुतीन बोल्लोली मनशां जावन जी आमकां आमचे थंय जी आमचे बरोबर रावतात जियेतात तांकां हो देवाचो मोग आमच्या जिविता वरवीं अनुभवंक पवित्र आत्म्या तूंच आमकां आदार दी. तर आयज हे शिकवणेन जी हांगा आजीर जाल्ली आसात त्या दर एका भावा भयणी आनी भुरग्याच्या जिविताच्या देण्या बसत जेजू हांव तुका आर्गां दिता. तांकां तुवें हांगा आपयल्यात आनी तुज्या उल्याक मान दिवन ती हांगा आजीर आसात. जेजू, तांची काळजां तूंच तयार कर हें तुजें उतर तांच्या काळजांनी रिगोवंक. आनी जेन्ना ताची समजणी खोल समजणी तांकां मेळटली तर तांच्या जिवितान सुबाम फळां उत्पन्न करूंक तूंच तांकां आदार दी. स्वर्गीच्या बापा, हे मागणे आमी करता क्रिस्ता तुज्या पुताचे नांवी. आमेन. मारिया आमची मायेचे विनवणेन सगळीं बरोबर म्हणुया. नमान मरे कृपेन बोलले सर्वेस्पोर चेताय आसा ओस्तऱ्यामध्ये तू सोदय आनी सोदयचो पूत जेजू. बागेंती मरे देवाचे माये आमा बापयां खातीर विनोती कोर
आता आणि आमच्या मनाच्या वेळार आमेन. महिमा बापाक आणि पुताक आणि पवित्र आत्म्या आदी आता आणि सदांच कंकाल आमेन. आर्गान जेजू, प्रेज जीसस. अनेकदा सगळ्यांक तुमकां माये मोगाची सांज जावन दिता. सो मोगाच्या भावा भयणींनो, आमची प्रिवियस जी क्लास आसलोली तेन्ना आमी सॉरोफुल मिस्ट्रीजांचेर नियाळ केल्लो, पांचूय मिस्तेरांचेर नियाळ केल्लो आनी आयज आमी ऑर्काच्या मिस्तेरांचेर नियाळ करतले. सगळे मिस्तेर एकूच सेशनान जावचे नात म्हणटकूर आयज आमी दोनूच मिस्तेर घेतले. तर सुरवातेक जशें आमी म्हणलां आयज देवीक काकुतीचो आयतार. तर लास्ट संडे कितें आसलें? लास्ट संडे प्रेज गॉड. सो इस्टर संडे जे आमी म्हणटा द रेजरेक्शन. तर इस्टर म्हणून आमी मनयता सगळ्या परबां परस ही व्हरती परब आमच्या धर्मांत वेन वी सेलिब्रेट इस्टर. आतां पास्कांची परब जेन्ना आमी समोरता सगळ्यांकून व्हरतें वॉट इज द मोस्ट इम्पॉर्टंट थिंग दॅट हॅपन्स इस्टरार एकदम व्हरतें जें घडटा तें कितें? नवें जिवीत. एनी अदर वर्ड? येस, प्रेज गॉड. आमची भयण कॅल्विना म्हणटा रेजरेक्शन. आतां रेजरेक्शन तर जावंक ना जाल्यार भाग्योन पावलू आपली चिटीन म्हणटा आमचो भावार्थ निर्फळ पलको. सो आमचो जो भावार्थ आसा, क्रिस्ती भावार्थ आसा, इट इज रुटेड इन द रेजरेक्शन ऑफ आवर लॉर्ड. जरी तर जेजून कोश्ट सोंसले, जेजू कुर्सार मेलो आनी जेजू कुर्सार मेलो म्हणटकूच ट्विन्स ना, ताजे उपरांत जेजू पुनर्जीवन जालो आनी मागीर स्वर्गार गेलो. सारकें? हय. सो तर आयज आमी ह्या पयल्या ऑर्काच्या मिस्तेराचेर नियाळ करुया जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जाता. ह्या समयार कितें घडटा, कशें तांकां कळून येता जेजू पुनर्जीवन जाला म्हणून. आनी हें आमी पवित्र पुस्तकांतल्यान आतां पळोवया. सो सिस्टर सॅन्ड्रा, you can go to Matthew chapter 28. Thank you, Jesus. आता स्क्रिप्चर घालता म्हणल्यार जेन्ना हांवें म्हणलां आयज आमी ऑर्काच्या मिस्तेरांचेर नियाळ करतले. आतां हे मिस्तेर आमी तेरसाचे मागणें करता आसतना नियाळटा. दर आमी जी हांगा आसात तुमच्या घरांनी तेर्स करता आसतली न्हू? करताय करनाय? करताय न्हू? सो जेन्ना तुमी ह्या तेर्साच्या मिस्तेरांचेर नियाळ करता, आतां आमी गेल्ले क्लासीन शिकल्या तेर्साचे मागणे एक आमकां सोबीत मागणे जे आमचे कडेन पवित्र सोबीन जे आमी वांगडी आसा तांचे कडेन आसा मागो. आनीक कॅटेकिझम ऑफ द कॅथलीक चर्च आमकां सांगता 971 दॅट इट इज द एपिटोम. एपिटोम म्हणजे सगळ्या गुड न्यूज, म्हणजे आमचे जे पवित्र पुस्तक आसा न्हू, गॉस्पल आसा, शुभ वर्तमानाची सामरी. आतां 4 शुभ वर्तमानां आसा, त्या 4 शुभ वर्तमानाची सामरी म्हणल्यार हे 20 मिस्तेर. आनी हे 20 मिस्तेर आमी एक पावटी जेन्ना तेर्स करता तेन्ना 5 मिस्तेर घेवन तेर्स करता. तर आयज आमी ऑर्काच्या मिस्तेराचेर पयल्या मिस्तेराचेर नियाळ करुया. तर पयलो मिस्तेर सिस्टर जॉनिना तूं आमकां सांगतली पयलो मिस्तेर कितें तो? सो आमचे जो क्रिस्त आपलेच पोतवे तिसऱ्या दिसा मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन जालो. प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. सो मेल्ल्यांतलो जीवन जाला जाल्यार जीवन जावचे पयलीं मरोंक जाय न्हू? सो केन्ना मेलो? हय, खंयचो दीस तो? शुक्रार. सो गुड फ्रायडे जे आमी म्हणटा त्या दिसा जेजू कुर्सार मेलो आनीक 3 दिसांनी आमी इस्टराची जी परब मनयल्या ती रेजरेक्शन.
आतां ही रेझरेक्शन जी परब आमी मनयता, वी हॅव टू लूक एट मॅथ्यू चॅप्टर 28. So, Sister Joanina, can you read from Matthew? So, because this is the resurrection account, आमी हें गॉस्पल वाचतले हांव, कोंकणी भाशेन वाचतले हांव, स्क्रिनीचेर इंग्लिशीन घातलेलें आसा, so you can follow with the English translation while Sister Joanina reads for us from the Konkani Bible. Yes. सोनवार सोल्ल्या उपरांत सातोड्याचो पयलो दीस उजवाड्याच्या सुमाराक मगदलेनाची मारिया आनी दुसरी मारिया समाधीन पडून गेली. आनी आवचितूच मोठी एक बुमकाम जाली. सवेस्पराचो एक दूत स्वर्गावेलो देंवून आयलो. ताणें फातर गोंडावन कुशीन काडली आनी आपूण तिचेर बसलो. ताचें रूप जोगल्यान्या भाशेन आनी ताचें आवलें हिमापुरी धवें फूल आसलें. ताका पळोवन राखणदार भिरांतीन तोरतोरले आनी मेले कशे जाले. पूण देवदूतान उलोवन त्या अस्तोऱ्यांक म्हणलें, भियो नाकात, खुर्सार मारलोल्या जेजूक तुमी सोदतात म्हूण हांव जाणो. तो हांगासून ना, कित्याक ताणें सांगलोलें पोरमोणें देवान ताका पुनर्जीवन केला. ताका दवरलोलो ती सुवात येवन पळयात आनी बेगीन वचून ताच्या शिसांक सांगात. देवान ताका मेल्ल्यांतलो पुनर्जीवन केला आनी पळयात, तो तुमचे फुडें गालिलियाक वेता. थंय तुमी ताका देगतल्यात. पळयात, हेंच तुमकां सांगूंक आयलां. त्यो वस्तुऱ्यो भियोन पियोन आनी मोड कुशालकायेन समाधींत सरशिल्ल्यो वेगीन करसल्ल्यो आनी दाबीं दाबीं ताचे शिसांक कुडीत करून गेल्यो. आनी आवचितूच जेजून तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नमान तुमकां. आनी ताणें लागीं सरून ताचे पांय धरले आनी ताका नमस्कार केलो. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भियो नाकात, वचून म्हज्या भावांक गालिलियाक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देगतले. आमेन. Praise God. Thank you, Jesus. So, हो जावन आसा जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचो अकाउंट. आतां कोणो पयलो दिश्टी पडलो? मारी मॅगदलेन आनी द अदर मेरी. सो ती बरोबर सकाळी पांत्या पारार कित्याक गेल्लीं? दे हॅड गॉन विथ द स्पायसीस. कित्याक जेन्ना जेजूची कूड निकिपिली ऑन फ्रायडे, तांकां वेळ नासलो कित्याक नेक्स्ट डे वॉज द साबत. सो तांच्यांनी ती कूड इट वॉज पुट इन द टूम. सो ताका लागून साबाताच्या दिसाक ते कांय वावर करिनासले. ताका लागून ते संडे, दॅट इज द थर्ड डे, ती गेलीं आपले स्पायसीस बीन घेवन टू एनॉयंट जेजूक. तो जेन्ना ती गेली, आतां when we look at the other gospels, फातोर आसली न्हू. सो टुंबाचे दारार एक फातोर आसली. सो ती चिंताली आतां ही कोण काडून दितलो, भितर कशी वयतली. बट वेन दे रीच देर वॉज अ अर्थक्वेक, भुंयकांप जाली. आनीक थिंगा देवाचो एक दूत आसलो. आनी तो दूत कितें करता, तो दूत तो फातोर कुशीन काडटा. आनीक जेन्ना ह्यो वस्तुऱ्यो पळयतात ती भियेतात. कोणूय तरी देवदूताक पळयलो जाल्यार ती भियेतली न्हू. कित्याक सडनली यू सी एन एंजल, डेफिनेटली यू वील बी ओवरवेल्म्ड विथ फियर. तरी कितें करतात, ती
ती तांकां पळोवन भियेतली म्हणून तो कितें म्हणटा पळय. सिस्टर स्क्रोल कर सकल. द एंजल सेड टू द वुमेन, म्हणजे भिये नाकात म्हणटा तो. आपूण जाणा तुमी जेजूक सोदतात. सो दुताक खबर आसली ती कित्याक येयल्यात ती, आनी तो ताका लागून तो दूत कितें म्हणटा, आपूण जाणा तुमी कोणाक सोदतात. आनी तो तांकां सांगता जेजू पुनर्जिवंत जालो. आनीक पुनर्जिवंत जालो जाल्यार एक प्रश्न तुमकां विचारता. जेजू जोरी तर पुनर्जिवंत जालो जाल्यार देवदूतान तो फातर आसलो तो कुशीन कित्याक काडलो काय? What would have been the reason why the stone would have been rolled and kept aside? Praise God. Wonderful. So they had to see the evidence. तांकां पळोवंक जाय आसलें खरेंच जेजूची कूड जुंय दवरिल्ली ती तुवें आतां ना. आनी हो देखावो तांकां दाखोवंक जाय म्हणून ती फातर कुशीक काडली, सो दॅट दे कूड हॅव अ विजिबिलिटी. तांकां तें पळोवंक दर्शन पळोवंक मेळो की खरेंच जुंय जेजूक दवरिल्लो तो थंय ना म्हणून. आनीक प्रेज गॉड. मागीर कितें म्हणलां, तो तांकां आपयता तुमी येवन भितर पळयात म्हणून. आनीक मागीर कितें म्हणटा, गो क्विकली अँड टेल हिज डिसायपल्स, म्हणजे बेगी बेगी वचोंक ताच्या शिसांक सांगूंक तो तांकां सांगता. आतां कितें म्हूण सांगपाक सांगला, ही हॅज बीन रेज्ड फ्रॉम द डेड, म्हणजे मेलोल्यांतलो तो पुनर्जिवंत जालो. आनी तुमचे आदीं तो गालिल्यांत वेता म्हणटकूर तुमकां तो म्हणजे कोणाक शिसांक तो गालिल्यांत मेळटलो म्हणून हो संदेश त्या ओस्तोऱ्यांक आयज बोडवो दिता. आनी जेन्ना तांकां हो संदेश दिता, मोगाच्या भावा भयणीनो, इफ वी लूक एट मॅथ्यू 28 verses 8, पळयात ती कितें म्हणटा. देवाचे अवतार म्हणटा ती बेगी गेली. आतां कसलो संदेश तांकां मेळ्ळा? जेजूच्या पुनर्जिवंतपणाचो, दॅट ही इज रेज. ही इज नो लॉंगर देर इन with his dead body, but he is already raised. आनी ही खबर तांकां जेन्ना आयज बोडव्यान सांगली, सो ते कितें करतात, बेगीन जोरी तो भिरांतूय तांचेर येता, त्याच बरोबर ती सारकी संतोषान बरोन विथ ग्रेट जॉय धावी वेता. They are going running to the disciples. Now, all तांचो they were blessed to get the first hand news. तांकां सगळ्यांकून पयली ही खबर मेळ्ळी आनी खुशाल बरी संतोष बरी ती जावन धावी ती गेली. मोगाच्या भावा भयणीनो, आयज आमकां कितल्या जाणांक ह्या इस्टराची बरी खबर कितल्या जाणांक पावल्या आसतली काय? आमकां सगळ्यांक खबर मेळ्ळ्या जेजू पुनर्जिवंत जाला म्हणून? मेळ्ळ्या न्हू? जर आमी धावी वेता काय दुसऱ्यांक सांगूंक? मोगाच्या भावा भयणीनो, आमचो भाव कितें म्हणटा, वेता काय आमी धावी सगळ्या संवसाराक सांगूंक जेजू पुनर्जिवंत जाला, जेजूच्या पुनर्जिवंतपणान आमकां साल्वसांव आसा, सोडवण आसा म्हूण आमी सांगूंक धावी वयता काय? कितें म्हणटा? ही इज व्हेरी ऑनेस्ट. तो म्हणटा वचोनात म्हणटा आमी. कित्याक वचोना काय? आमकां भावार्थ ना काय जेजू पुनर्जिवंत जाला म्हूण? कितें म्हणटा? येस, सी दीज आर ऑल ऑनेस्ट रिस्पॉन्सेस. तो कितें म्हणटा तें आमकां पळोवनूच गेल्लें ना. पुनर्जिवन पण आसा, पुनर्जिवन जेजू जाला ही आमकां सगळ्यांक खबर आसा, विस्वासूय आसा, म्हणजे भावार्थूय आसा. अशें न्हय की आमी भावार्थ ना, वी डोंट बिलीव, अशेंय न्हू. भावार्थ आसा आमकां, सगळें आसा, पूण देर इज सम अमाउंट ऑफ इनडिफरन्स. कोण गेलना?
आनी कित करपा जाय? म्हाक सोडवण मेळ्ळ्या पुरो. म्हाक सोडवण मेळ्ळ्या, मुगे जीव साल्वार जालो, हांव सोसरा वयता पुरो. सो बट वेन वी लूक एट दीज विमेन, ह्यो ओस्तोऱ्यो जेन्ना तेमकां हो संदेश मेळटा ती कितें करतात? दे रॅन टू टेल हीज डिसायपल्स. मोगाच्या भावा भयणीनो, दे वर द डिसायपल्स, बट we who have got the message of the resurrection of our Lord, we who know that Jesus died and resurrected, आमकांय ओ कमांड आसा जेजूचो, आख्या संवसारात वचात आनी ही बरी खबर पोरगोटात, सो दॅट पातकी आपल्या पातकांतले रिपेंट जातले. सो हाका लागून हे कमिशनिंग सगळ्यांक केल्लें आसा. आयज जेन्ना आमी जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर ह्या मिस्तेराचेर नियाळ करता, आमी आमकांच आयकुया, आमी आमकांच विचारुया. मॅथ्यू 28 वर्सेस 8 ओ मातशें आमी मनान दवरुया हो वर्स. जेन्ना तुमी घरा वेतेली तेन्नाय न्हू ह्या वर्साचेर नियाळ करात. They ran to tell his disciples. आतां आमकां 10 डिसायपलांक वचपाचो संदेश ना. आतां आमकां 10 जीं कोण जेजूक वळखोनात तांकां भोव करून तांकां देवाच्या उतराची, देवाच्या मोगाची ही बरी खबर सोडमणींची सांगोक आमकां एक हुकूम घाल्लो आसा. वय काय ना? प्रेज गॉड. थँक्यू जीजस. मागीर फुडें पळोवया. आनी जेन्ना ते वेतात तेन्ना तांकां दे गो बिकॉज कित्याक लागून तेम चोयला जेजू पुनर्जीवन जाल तो? हॅव दे सीन अप अंटील दीस पण? खबर मेवल्या, तांकां मेसेज मेळ्ळ्या आयज बोडव्या कडल्यान. वॉट डू? दे रिसीव दॅट मेसेज एंड दे रन. सडनली जीजस मेट देम एंड सेड ग्रीटिंग्स एंड दे केम टू हिम, टूक होल्ड ऑफ हिज फीट एंड वर्शिप्ड हिम. काय बरी उतरां. जेन्ना तीन संदेश घेवन दावी वयतात, सो नाव दे आर इन ओबिडियन्स. तांकां जें कितें सांगलां ते ती पाळटात. एंड इन ओबिडियन्स एज दे मूव, जेजू तांकां भेटता. सो दे हॅव ऑलरेडी बिलीव्ड एंड दे हॅव ऑल्सो एक्टेड. कित्याक दुबावान तुंच गजाली करूंक, तुंच चिंतूंक, तुंच बसून रडूंक तशें कांय केल्लें ना तेणी. The very fact that the gospel tells us with great joy they ran to tell his disciple mean तांच्यांनी विश्वास दवरलो आनी तांच्यांनी जे तांकां सांगलोलें तें काम पुरतें करूंक ती दावी गेली. आनी जेन्ना ती वेताली तांकां जेजू दिश्टी पडटा. What a mighty blessing, isn't it? Resurrection जालें म्हणटोगोर through his the glorified body, जेजूची जी resurrected body आसा ती पयलीच पावट ह्या ओस्तोऱ्यांक पळोवंक तांकां फावो जालें. बिश्टेंच फावो जालें. पयले सुवातेर देवाचो तांकां मोग आसलो, जेजूचो ती मोग करताली. ताका लागून ती पयले सुवातेर थंय समाधी फुडें आयिल्ली. रेस्ट द होल वर्ल्ड वॉज नॉट बॉदर्ड नो. आनी कोणें बॉदर करूंक ना न्हू थंय येवंक. पूण ती आयली, मोगान आयली आनी जेन्ना तांकां संदेश मेळ्ळो ती दावी वेताली. आनी तेन्ना जेन्ना जेजू तांकां भेटता पळयात मोगाच्या भावा भयणीनो, दे केम टू हिम, टूक होल्ड ऑफ हिज फीट एंड वर्शिप्ड हिम. आमी जेन्ना देवाशी येता तेन्ना आमच्या मनान आनी आमच्या काळजान कितें आसता काय? सिस्टर वर्शिप आमच्या मनान कितें आसता काय? मे बी वी गो टू द चर्च, आमी गोरजेन वेता. पयले आमचे नमस्कार करपाचे, प्रेज करपाचे, देवाक वर्शिप करपाचे पयले आसता काय? पयले पेटिशन उरता काय? पयले कितें आसता? फर्स्ट द क्वेश्चन्स, कंप्लेन्स, सप्लिकेशन.
Just let us just ask our own sense, what is the order in which we communicate with God? Do we come into the presence of the Lord when we want to spend time in prayer, to praise Him, to worship Him? And of course, Jesus also said, no, ask and you shall receive. तेही घालूंक जाय, कित्याक आमकां कितें जाय तें मागोंक आमी खालती जावंक जाय आनी खालती कायेन आमी तें देवा लागीं मागोंक जाय. But first and foremost, God has to be praised and we have to worship Him. See, such beautiful things we can learn from this account of resurrection when the women encounter the Lord for the very first time after His resurrection. Then Jesus said to them, do not be afraid. भिवू नाका म्हणटा, तुम्ही वसात आणि म्हज्या भावाक सांगात, खंय वसो गालिलेंत, that they will see me. आता तिने तेमी पळयले, पूण ताच्या शिसांनी पळोवंक ना न्हू. जेजू आपूण पुनर्जीवन जाला, तो तांकां आपल्याचें पुनर्जीवन जाल्ले मुखामळ तांकां शिसांकूय दाखोवंक जाय. So what does Jesus do? Now if you look there very closely, you see that Jesus says, and tell my brothers, म्हज्या भावांक सांग. आता हे भाव जेजूक फुरसार मारता आसतना खंय आसले काय? बदे डिसायपल्स, अपॉसल्स आमी जे म्हणटा, जेजून विचून काडलोले, एकल्यान तर देवाक बिट्रे करून आपलोच जीव काडलो, दुसऱ्यान देवाक नाकारलो, पूण मागीर आपलें पातोक रोडलो. ओके, सो द 11 जाण जे आसले, एकलो मेलो, हे आतां जेजूच्या कोश्टा मरणाच्या वेळार तांचो स्वभाव आसलो की सगळ्यांनी पोड काडलो. आमकां फकत मेळटा की जॉन द बिलावड तो आसलो जेजू बरोबर, पेद्रूय आसलो, पूण फाटी पयस जेजूक नाकारीत भियोन पारो करतालो. बट द ओन्ली अपोस्टल हू वॉज देयर इज जॉन द बिलावड. तर पूण जेजू कितें म्हणटा? He doesn't say, go and tell those betrayers, traitors, म्हाका सोडून गेल्यात, तशें म्हणना. काय बरो मायेल आनी मोगान कितें म्हणटा? टेल माय ब्रदर्स. माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, देव म्हणल्यार मोग, आनी हे वडीन सुद्दां आमकां दिसून येता जेजून कितलो मोग केलो आपल्या शिसांचो. जोरी तर ताका सोडूंक ते गेले, ताच्या कोश्टांच्या वेळार ताका सांगात दिवंक ना, ताका दवरूंक आयलो तेन्ना तांच्यांनी पोड काडलो, तरी आसतना तो तांकां सोदूंक येता. सी, none of the disciples actually came to the tomb. ताचे डिसायपल्स कोण येवंक ना, थोड्यो वस्तोऱ्यो आयल्यो, बट तो कितें करता? तो तांकां भेटूंक सोदता, आनी ताका लागून तो कितें म्हणटा? टेल माय ब्रदर्स. सो हितून सुद्दां आमकां देवाची काकूत दिश्टी पडटा. आयज जेन्ना आमी म्हणलां सुरवातेक, आयज देवीक काकुतीचो आयतार. What is this? Addressing the people who had betrayed him as brothers. आमकां म्हणूंक येतोले, is it easy for us to say? तेन म्हाका घात केलो, तेन म्हाका सोडूंक दिलो. म्हजेर जायते फावटी आमी म्हणटा न्हू, म्हजे जेन्ना वायट दीस आयले, सगळे इश्ट मित्र फामील पडोन गेली. हांव हे वाटेन वयता जाल्यार ते वाटेन वयतात. वाय? बिकॉज कोणाक नाका तांचे कडेन कितें आदार मागल्यार, कितें फेवर मागल्यार. सो पीपल तुका विकून दितात, तुका डिजोन करतात. तेच भाशेन जेन्ना जेजूक केलें, Jesus is so merciful. जेजून तांकां बोगशिलें आनी आपली काकूत तांकां फावो केली, आनी मोगान तो तांकां कितें म्हणटा? म्हजे भाव. प्रेज गॉड. थँक यू जीसस. सिस्टर, just scroll down. Just scroll down. Yeah. So, आता
जेजू पुनर्जीवन जाला तो फकत त्या ओस्तोऱ्यांनी पडेला. आता बाकीचे कशे सत मानतले खरेंच जेजू जिवन जाला म्हण? आता फकत ओस्तोऱ्यांनीच पडेला न्हू. सो आता जेन्ना जेन्ना मॅथ्यू 28:11 ऑनवर्ड्स कितें म्हणटा, ती जेन्ना धावी गेली शिसांक सांगोंक, तेन्ना हे कितें करतात, जे गार्ड जे आसलोले ते खूंय वयतात, चीफ प्रिस्ट पोरोम यादनीक जो आसलो ताचे थंय वेतात ते. आता एक गार्ड कोणाचे गार्ड? एक्चुअली which soldiers are they? Roman soldiers, no sister? Roman soldiers guard तोरी थंय आसात जाल्यार, आनी इफ दे आर गोईंग एंड टेलिंग समथिंग, तांणी कोणाक सांगपाचें आसले? कोण तांचो वडील कोण आसलो? रोमीन गव्हर्नर कोण आसलो? पिलात आसलोलो. सो ह्या सोल्जरांनी वचूंकूय सांगपाचें आहलोले पिलातात. पूण ह्या सोल्जरांकूय खबर आसा की हे पोरोम यादनीक आनी जे एल्डर्स आसलोले ते जेजूचे जोळटाले आनी तांकां जाय आसलोले जेजू कुर्सार मारूंक. सो आतां जोरी तर ते वचून पिलाताक सांगले जाल्यार ब्लेम कोणाचेर येतोले? गार्डाचेर ब्लेम येतोले. आनी तेंचे ले प्रमाणे जोरी तर ते तर थंय आसतना ती कूड, जेजूची कूड कोणे म्हूण तूं चोरून व्हेली म्हणली व घेवन गेले म्हणले, हांकां पयली फास्ट पडटली न्हू. दे देमसेल्फ वूड हॅव गॉट एक्झिक्युटेड. तांची फास्ट इतली स्ट्रॉंग की दे वूड बी किल्ड ऑल्सो. सो आतां हे जाणात की आमी हे भाशेन कितें सांगल्यार आमचे आतां कोण आयकोतलो. सो दे आर टेकिंग रेफ्यूज, म्हणजे ते आतां वयता आपल्याक कोण सांबाळटलो थंय वयतात ते. आतां एनिमी इज माय फ्रेंड म्हूण केन्ना आयकला? होय न्हू. एनिमी म्हणजे दुस्मानाचो दुस्मान आसा तो म्हजो फ्रेंड, कित्याक कॉमन एनिमी न्हू, म्हणजे आमी दोगांय फ्रेंड. ते भाशेन तेका खबर आसली की आतां ताची कूड थिंगा ना म्हणटकोर हेंचेर जोडार येतोले. सो इफ दे गो एंड टेल पिलात इट विल बी प्रॉब्लम. सो ते वेतात कोणा कडेन? पोरोम यादनिका कडेन. आनी जेन्ना जे कितें घडलोलें ते सांगतात. सो ते कितें सांगतात? ते एक्चुअली वचोन दे टेल द थिंग विच हॅपन, म्हणजे जें घडलां ते सांगतात. पूण हांगा पळयलां 28:12 जेन्ना ते तेंचे सगळे आयकोतात ते एक प्लान काडटात. ते कितें करतात? तांचे कडेन जाय ते पयशे दितात आनी तांकां सांगतात तुमी आतां खबर घालात की ताचे शीस येवन ताका रातचे चोरून व्हेलो म्हणून. समजल्यात तुमी? आतां resurrection has happened. The group of women have seen the risen Lord. ताणी पळयला तो फातोर आयज गोडव्यान कुशीन काडला. तो बायलांनी गोवायकी सारकी दिली. पूण हे जे गार्ड आसलोले ते कितें करतात? पयशांचे आशेन आपल्या जिवाचे भिरांतेन फोटकिरी गोवायकी दिवूंक तयार जातात. तर मोगाच्या बाबा भयणीनो, अशें कितें आयजूय आमच्या समाजान घडटा काय? आमचेर कितें तर जोड येवपाचें आसा? डू वी फायंड दॅट पीपल टेक द इजी वे? सो हे वाटेन तांकां बरें न्हू, तांचेर ब्लेमूय येवंक ना, तांचो जिवूय साल्वार जालो आनी वयल्यान पयशेय तांकां मेळ्ळे. सो दे गॉट मनी ऑल्सो आनी तांकां प्रोटेक्शनूय मेळ्ळें. कित्याक ते कितें सांगतात? ते तर गव्हर्नराक कळोन आयलें जाल्यार तेका कितें सांगपाचें ते आमी सांगतले आनी तुमकां हितूंतले साल्वार करतले म्हणून. नाव just because they did not tell the truth आणि हेंच्यांनी 40 गोवायकी दिली. Did the matter of resurrection तुवेंच दापून पडलो ना? तुवेंच दापून पडलेलो जाल्यार पयले सुवातेर आयज तूं आनी हांव ह्या जाग्यार आसची नासली न्हू.
तर कितें इवन दो तांच्यांनी फोटकिरी गोवायकी दिली पयले सुवातेर जेन्ना आमी पळयता न्हू तांची फॉल्स कितें म्हणून ती प्रूफ तांचो कितें रातचे येवन ताच्या शिसांनी ताका चोरून व्हेलो आनी केन्ना ते न्हिदलोले आसतना तो न्हिदलोले आसतना मनशाक कळटा कोणें चोरून व्हेला तो सो इवन इफ दे हॅड टू से दॅट वायल्स दे वर स्लीपिंग ताका चोरून व्हेलो कोणें व्हेलो तो तांकां कशें कळ्ळें काय सो जेन्ना फोटी सांगतात त्यो फोटी न्हू त्यो उलयता तेजेरूच सांपडटात आनी जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जावन तांकां सांगता तुमी आपूण गालिल्ल्यान आपल्या भावाक मेळटलो म्हणून इफ वी हॅव टू जस्ट फास्ट फॉरवर्ड ह्यो वस्तुऱ्यो वचून शिसाक सांगतात आनी जुआंव आनी पेद्रू येतात धावे येतात आनीक जोरी तर जुआंव फुडें पावता तरी आसतना इट इज पीटर भितर वयता आनी तो पळयता ताका जेजूक घुस्पायलोल्यो तो वळी द लिनन ते थंयच आसलें सो जीजस बॉडी वॉज नॉट दे तो तें पळयता आनी तो वेता आनी तरी आसतना मोगाच्या भावा भयणीनो आमकां मेळटा ऑन द रोड टू इमावस तितून आमकां मेळटा 2 जाण क्लोपस आनी ताचो सांगाती ते थंयचे सोडून दे गो आउटस्कट्स ते इमावासाचे चलून वेतात वाटेन चलून वेतात आनी जेन्ना ते वाटेन चलून वेतात आनी ते आपल्या मदें उलयतात आनी कितें म्हणटात ते आपल्याचे भशेन ते दोगोय उलयत वयता आसतना एक स्ट्रेंजर कसो तांकां दिसता कोण येता आनी जेन्ना जेजू थंय येता तेन्ना ते जेजूक ओळखोनात सिस्टर कॅन वी गो लिटल फर्दर थँक यू जीसस Luke 24. Luke 24. Go towards 36. Thank you, Jesus. Just before that, the road to Emmaus. Thank you, Jesus. Yeah. See, if we look here in Luke 24 verses 15, just scroll down. 16. But their eyes were kept from recognizing him. जेजू तांचे समोर आयला पूण तांकां तो वळखूंक मेळना सो तांकां तो वळखूंक येना or were they prevented? See, if you see, the word of God says their eyes were kept from recognizing him. तर त्या वेळार तांच्यांनी जेजू ते ओळखूंक पावलोलें. Okay, they were certain translations say that they were prevented. आता जेन्ना ते डिस्कस करताले जेजू तांचे कडेन विचारता he pretends to be a stranger not knowing anything that has happened so ते ताका विचारतात तू एकलोच मनीस काय हांगा कितें जालां तें खबर ना are you the only stranger here आनी जेजू तांचे आयकता आनी जेजू तांच्या तोंडांतल्यान आयकोंक सोदता ते कितें म्हणटात ते आनी ते कितें म्हणटात तो विचारता ते कितें जालां सो ते कितें म्हणटात आतां जेजूची ते खबर सांगतात आनीक जेजूची खबर सांगतना you can scroll down sister Luke 24:20 see ते सांगतात ताका how our chief priests and leaders handed him over to be condemned to death and crucified him तर सिस्टर जोआनिना 24:21 वाच कोंकणी तो इस्रायला चलयतलो तो होच म्हूण आमी रावताल्यो तितलेंच न्हय ह्यो सगल्यो वस्तू घडल्यार आज तिसरो दीस
प्रेज गॉड. सो आतां ते कितें म्हणटात, ते रावताल्यात ओ इस्रायलाक सोडयतलो म्हणून. आतां जेजू मेला, आतां तो पुनर्जीवन जाला ही खबर सुद्दां तांकां मेळ्ळ्या, पूण तरी आसतना आजून तांच्यांनी विस्वास दवरूंक ना. बिकॉज इफ यू सी लिटल फर्दर ते कितें म्हणटात चोय, मोरोवर सम वुमेन ऑफ आवर ग्रुप एस्टाउंडेड अस. सिस्टर कोंकणीन वाच 24-22. ते भायर आमची भितरल्या कांय बायलांनी आमकां घाबरायली. उजवाडाचे आदी ताचे समाधीशी त्यो गेल्ल्यो. प्रेज गॉड. सो जे कितें त्या ओस्तोऱ्यांनी सांगलोलें ताचेर तांचो विस्वास बसोंक ना. कित्याक जोरी तर तांचो विस्वास बसलोलो जाल्यार हे डिसायपल जे आसले ते तूंय सोडून एमावसाक वचपाचें न्हय न्हू. ते तांकां कितें सांगलोलें, गालिल्याक वच म्हणून. सो दे आर नॉट येट कन्विन्स्ड. आतां जेजून तांकां आपल्या शिसांक कितले फावटी सांगलें, आपूण आय विल सफर, आपूण मरतलो आनी तिसरे दिसा पुनर्जीवन जातलो, हें सगळें जेजून आदी फुडें सांगलोलें. पूण तें तांच्या मनान तितलें बसोंक ना. ताची समजणी तांकां आजून मेळूंक नासली. Jesus told them, but they had still not come to understand, not yet come to believe in what Jesus spoke. म्हणटकूच जेन्ना ह्यो ओस्तोऱ्यो सांगतात, वर्शीं जाल्यार त्या काळार ओस्तोऱ्यांची खबरो चडशे कोण मानून गेनासले. It was not given importance. They were just thought to be like gossip or loose talk. So see now how he says some women of our group astounded us. So म्हणजे as if like कितें येवन सांगले like but we don't really care about that. So आतां कितें म्हणटात ते, even they say they went to the tomb and found it just as the woman had said. Who went? The disciple went, but they did not see him. Now हे आतां सांगतात की डिसायपल्स आमचे मदले तोकडे गेले, पूण तांकां तो मेळोंक ना. So still there is no conviction, still there is no believing. आणि जेन्ना जेजू तांकां म्हणटा यू फुलिश मॅन म्हणटा, आणि जेजू तांकां सगळी समोर्तीची ओळख दिता, रायट फ्रॉम द लॉ, म्हणजे मोइसेस सन जे कितें घडलां, द प्रॉफिट्स, सगळी समजणी तांकां दिता. तरी आसतना ते जेजूक वळखनात आनी तो कितें सांगता ते फकत ते आयकतात. आनी वेळ जातकच जेन्ना सांज वेळ जाता ते ताका सांगता तूं आमचे बरें यो. आनी जेन्ना जेजू तांचे बरोबर when he breaks the bread, in the breaking of the bread ते जेजूक वळखतात. मोगाच्या भावा भयणीनो, this particular scripture, sister, you can just scroll down towards the, thank you Jesus. Okay, so 24:35, sister Konkanin was. आनी तांणी दोगांनी वाटेर घडलोल्याची खबर दिली आनी कशी भाशेन उंडो मोठा आसतना आपणेन ताका वळखलो तें सांगलें. प्रेज गॉड. सो उतर जेन्ना समजणी दिली तेन्ना तेमी वळखलो ना. उणो जेन्ना म्हणलो तेन्ना वळखलो वय. तर उतराची समजणी आनी उड्याची मोडणी आनीकूय जाता. प्रेज गॉड. मोगाच्या बाबा भयणीनो, मिसाचे बेटीन आमी उतर वाचता, देवाचें उतर वाचता. देवाच्या उतराची समजणी आमकां मेळटा इन द होमिली आनी मागीर उंडो मोडटा. नाव even though in the word, even though Jesus was talking, जेजू तांचे कडेन उलयतालो, तरी आसतना ते जेजूक वळखूंक पावंक ना.
पूण केन्ना वळखिलें जेन्ना उंडो मोडलो तेन्ना तांणी जेजूक वळखिलो. मोगाच्या भावा भयणीनो, जेन्ना आमी मिसाचे भेटेन वांटो घेता उंडयाच्या रुपान जेजू आमच्या जिवितान भितर सरता, तर आमी जेजूक वळखता काय उंडयांत? धव्या उंडयान जेजू दिसता आमकां? दिसता? ना, दिसना. मागीर कित्याचेर आमचो भावार्थ? सोत मानता. सो भावार्थान आमी मानता की त्या वेळार जेन्ना आल्तारार उंडो when the bread is transubstantiated, त्या वेळार ती जेजूची कूड जाता आणि जे वायन आसा ते जेजूचे रोगतान बदलता आणि जेजू आपले मांस आणि रगत आमकां खावंक दिता. आतां जेन्ना मिसाचे भेटेन आमकां जेजूचे आसने फावो जाता, कितलीं जाणां आमी आशेन वेता काय? How often do we ताकेत करून हो देवाचो दर दिसाक जो आमकां अनुभव देव फावो करता, कितले पावटी आमी त्या भावार्थान वचून देवाक शेवता काय? मोगाच्या भावा भयणीनो, आतां समज जायते पावटी आमकां अशें आयकोंक येता ना एक झाडाचेर देवाचें चित्र दिश्टी पडलां. तुमी आयकलां केन्नाय कसले झाडाचेर जेजू मुखामोड दिश्टी पडटा? आनी ही मातशी तरी खबर आयकली जाल्यार सगलो गांव धांवोन लायनी पडटात. I have also seen this when I was a child one time. In my adjacent village, something like this was mentioned. Kitlo lok to see that image that may be imprinted on a tree or a leaf. कित्याक लागून वयता काय? कितें हें न्हू, क्युरियोसिटी न्हू. आतां जेजू कुडीन मासा रोगतान दर एक मिसाच्या बलिदानान आमकां भेटूंक येता. आमच्या काळजान तो येता. कितलो आपल्याक तो खालती करता. The King of Kings, the Lord of Lords, humbling himself to come in the form of bread to nourish us. कितले पावटी आमी वेता काय या जेजूक अणभवूंक, जेजूचे आसने आमच्या जिवितान घेवंक. It is very sad that घडटात आनी सदांच वचूंक जाय. जायते जाणांक घडना because maybe those who are working or studying, because the timing, it may not be possible. We cannot judge anyone. But there are so many times it is possible for us. आमकां घडटा तेद्दा सुद्धा it's okay. It's not a requirement, to go every day. आयताराचो requirement आहा. आयतारा केल्यार पुरो. But you have that opportunity. तुका तो सोयेग आहा. Maybe 5 मिनिटां सुद्धा पयस ना. The mass is happening just 5 minutes walking distance from your house. But it's not Sunday, no. It's not mandated, no. आता समज रेशन मेळटा न्हू. आता गव्हर्मेंट whoever is below that particular line तांकां रेशन मेळटा आनी ते फ्री मेळटा. आता समज थिंगा फक्त रायस आनी कितें गंव कितें मेळ्ळें. आता सडनली म्हणटकूर एक न्यू पॉलिसी येयली. आता रेशन मेळटा थंय they will start giving every week one time 1 kg chicken. Every week they will give good pulses and बरे दितात म्हूण गोंबले जाल्यार कितें दिसता? कितें म्हणटा? हो भाव कितें म्हणटा? लायन्यो लागतल्यो न्हू. लायनी पडटल्यो. सी आमची ही मेंटॅलिटी जाल्ली आहा. जें कितें फुंक्याक मेळटा आनी जें कितें आमकां दिसता आमच्या फायद्याक म्हणून थंय आमी लायनी घालता.
म्हणटोगोर आमकां आजून पासून खबर ना वॉट अ ब्लेसिंग द युकरिस्ट इज. म्हणजे मिसाची भेट जी दर दिसाक देव मंदिरान भेटयतात आनी दर दिसाक तो जेजू आमच्या काळजांनी येवंक मिसाचे भेटेन आमकां सोयेक मेळटा. कित्याक लागोन आमी वचोना काय? सगल्या घडोना ओ सगल्यांक ताचो आजून वालोर कळोंक ना काय? इफ वी रियली आमकां तर खरेंच कळलोलें न्हू कितें केदें वर्तें देणें मिसाच्या बलिदानान जेजू आमच्या काळजान येता तें लायनी लागपाच्यो. आमी आमचें सगलें काम प्रायोरिटीज चेंज करून कितेंय जाल्यार करून आमी थंय वचपाचीं. बट मोगाच्या भावा भयणीनो, we really need to have a revival, a eucharistic revival जावंक एकदम गरजेचें. जेजूच्या पुनर्जीवनपण जे जालें आनी जे ताजे डिसायपल्स पासून आसले तांकां तो उतराचेच वरवीं वळखून येवंक ना, पूण तो हुंद्याचे मोडणे वरवीं तांकां तेमी वळखिलो. तर जायते पावटी आमची थोडी भाव भयणां म्हणटात देवाचें उतरूच वाचया, देवाचें उतरूच पोरगोटया, देवाचें उतरूच नियाळया. लेट अस रीड, मेडिटेट एंड लिव द वर्ड ऑफ गॉड. उंडो आनी कित्याक जाय? ताजें मांस आनी रगत कित्याक शिवूंक जाय? बट इन द ब्रेकिंग ऑफ द ब्रेड जेजू आपल्याक इतलो खालतीक करून आमकां पोसूंक, आमकां टू नरिशस ही कम्स. आनी जोरी तर आमकां खरेंच ह्या मिसाच्या बलिदानाचो द वॅल्यू इफ वी रियली कूड अंडरस्टँड, आमकां तर समजलोलो जाल्यार आमी सगळीं दावी दर एका दिसा वेता आसलोलीं. सारकें? कितें म्हणटा तुमी? वय न्हू? तर these are some of the accounts of Jesus resurrection, पुनर्जीवन जालो म्हणटकूच जेजू आपल्या शिसांक ह्या दोग जाणांक दिश्टी पडटा. आतां इफ वी लूक एट द वर्ड ऑफ गॉड 1 Corinthians 15 तरी आमी पळयलें. सिस्टर 1 Corinthians 15 यू कॅन गो अराउंड 7 or 8. तितून आमकां मेळटा की पावलू कोरिंथकारान बरोवन म्हणला थंय की तो जायते जाणांक दिश्टी पडलो. ही वॉज सीन बाय द डिफरंट अपॉसल्स. आनी जे आमी आयचें गॉस्पल घेतलें, आयच्या गॉस्पलांत कोणाक दिश्टी पडलो? आयज आयताराक मिसाक गेला न्हू सगळीं. तोमास एकल्याकू दिश्टी पडलो? सगळ्यांक दिश्टी पडलो, पूण तोमास आसोंक ना. आनी तोमास आसोंक ना म्हणटून तोमासाचें कितें जालें? ताणें म्हणलें ज्या पर्यान हांव ताच्या गायांनी म्हजी बोटां घालना आनी तेजी कुशींत हांव हात दवरिना त्या पासून आपूण सोत मानचो ना. आनी तरी आसतना जेजूच्यान म्हणोंक जातालें आवय इतली प्रायड हेका, इतलो इगो हेका इतल्या जाणांनी पडयला बिकॉज तोमास आसूंक ना आनी तुजो जुदास ना. सो 10 of them have seen. 10 अपोस्तलांनी पडयला. हांचे सांगून ताच्यांनी विश्वास दवरूंक जातालो, पूण तरी आसतना तो कितें म्हणटा? ना, आपूण सोतमानचो ना. आतां जायती पावटी गोंय आमच्या मनांत जाता आसतलें कितू निश्ठूर, कितू लिबोर काळजा येसो न्हू हो तोमासू विश्वास दवरिना. नॉट रेडी टू बिलीव नो दॅट जीजस इज रेझरेक्टेड. मागीर एक पाट आमी जायते पाटेक म्हणटाय न्हू डावटींग, दुबाव धरपी तोमास म्हणून. पूण मोगाच्या बाबा भयणीनो, तोमासा सोरशीं सुद्दां जेजू काकूच. ही डज नॉट लूक एट हिम म्हणजे तो ताका दुसरे तरेन आनी पळयना, ताकाय तो तेच मायेन पळयता. ओके, तुका पडोवन विश्वास दवरूंक जाय. ही अपियर्स टू देम अगेन आनी सांगता तोमासाक. आनी त्या वेळार तोमासाचें कन्फेशन कितें? कॅन यू रीड दॅट सिस्टर? प्रेज गॉड. जोआवांच्या गॉस्पेलान John 21. Thank you, Jesus. Praise God.
20. Thank you, Jesus. 21 astole, sister. Yeah. Just scroll down. Thank you, Jesus. तोमासान ताका जाप दिवन म्हणलें, म्हज्या सोम्या आनी म्हज्या देवा. Thank you, Jesus. तर थॉमसान जेन्ना हें डेक्लरेशन केलें, माय लॉर्ड एंड माय गॉड, बाबार दवरलो फुल स्टॉप, थिंगसून फुल स्टॉप. नो नो नो, गॉस्पलान म्हणना तुका. मागीर कित केलें थॉमसान? हा, बाबार दवरलो, मागीर बाबार दोन काबार पुरगोट करूंक गेलो. मागीर आमच्या देशान सुद्दां पावलो देवाची बरी खबर, आनी हांगा ताका ताणें मार्तीरपण भोगलें. So on one side, when he did not believe, he questioned. No doubt he questioned. But it did not end with his questioning. तो दुबाव धरून तिंगा तेगे सोंपलो ना. बावार दवरलो, आनी जो बावार ताणें दवरलो त्या बावार ताक विटनेस दिवं तो देसा देसांनी गेलो, आमच्या इंडियेन येयलो, आनी आमच्या there is a church built on his tomb in Chennai. केरळाय गेलो तो, पूण ताजो टूम चेन्नय आसा. सो this is what he did. आणि the next line is what applies to you and me. कितें म्हणलें जेजून? म्हाका पडें नासतना बावार करता ती कोणें सुभागी. प्रेज गॉड. सो तुम्ही सोगली विश्वास दवरतात जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर? तर तुम्ही सोगली, आमी सोगली सुभागी. Blessed are those who believe without seeing. Without seeing what? We believe without seeing physical evidence. But we do have spiritual evidence. कित्याचेर लागून आमचो बावार तांकां आत्मीक देवाच्या उतरांत जें बरयल्लें आसा ताचे ताका लागून आमचो बावार. आतां मोगाच्या भावा भयणीनो, पुनर्जीवनपणाचेर आमी पळयलां. तो टूम वॉज एम्प्टी. सेकंडली जेजू आपल्या डिसायपलांक दिश्टी पडलो. ही मेट द टू ऑन द रोड टू इमावस. मागीर ते भिवून आसलोले तुयन जेजू येवन तांकां दिश्टी पडलो. परतो आयलो थॉमसाक लागून. बट वेन ही कम्स ईच टायम ही सेज पीस, शांती तुमकां, शालोम. तर ओय बावार तांचो तीर पयलो तो तांकां शांती हाडून येता. कित्याक हे ते सोगले भियेल्ले, दे वर स्कॅर्ड. कित्याक ते भियेल्ले जेजूक मारला तसोय तांकां तांचोय टर्न येत म्हूण ते भिल्ले. सो वेन दे वर स्कॅर्ड, तांचो बाबार्थ हालोना जावंक आनी ते बाबार्थान तीर जावंक पयलो तो तांकां शांती हाडून येता. आतां दीस लोकांनी जेजूक पळयलो एक एविडन्स, तो पुनर्जीवन जाला. बट देर इज ऑल्सो अ स्क्रिप्चर एविडन्स. स्क्रिप्चरान कितें म्हणलें आसा? जेजूक जेन्ना विचारतात, दे आस्क फॉर अ सायन. न्हू, जेजू कडेन एक सायन मागतात. इफ वी गो इन मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्सेस 38 to 41. Thank you, Jesus. Matthew 12, 38 to 41. Okay. So here we see Matthew 12:1 आमकां मेळटा. Some of the scribes and Pharisees said, Teacher, we wish to see a sign. आनी जेन्ना जेजू कडेन ते सायन मागतात तेन्ना जेजू तांकां कितें म्हणटा? तुमकां आनी सायन मेळची ना. सायन आहा ती फकत एकूच जॉनाची. जॉनाची कितें खबर काय? Why does Jesus say that you will get only a sign of Jonah? दुसरें कित्याक मेळना तांकां?
जोना प्रवाद्या कितें जालें? ओके. 3 दीस जोना मासळेच्या पोटान आसलो. आता 3 दीस मासळेच्या पोटान 3 दीस 3 राती असले जोना जीव असलो काय? जीव उरतलो कोणे? कितें तुमकां कितें दिसता? जेजू तांकां एग्जाम्पल दिता जॉनाचो आनी जॉनाचो एग्जाम्पल म्हणजे कितें? 3 दीस आनी 3 राती तो मासळेच्या पोटान आसलोलो. Now Jesus was giving them तो एग्जाम्पल कित्याक जेजू आपूण 3 दीस he was to be buried आनी 3 दिसान तो पुनर्जीवन जातलो आनी जॉनाक 3 दिसांनी मासळी काडून भायर उडयता. तो एग्जाम्पल तांकां तो दिता पूण तेंकां ते समजोनी मेळना. इफ वी लुक इन जोना chapter 1 verses 17, Jonah chapter 1 verses 17. Thank you, Jesus. Jonah chapter 1 verses 17. मोगाच्या भावा भयणीनो, ही जी स्क्रिप्चर्स आहात न्हू जेजूच्या पुनर्जीवनपणा वयर, ही आमकां बरे तरेन समजोंक, बरे तरेन बरे भशेन नियाडूंक एकदम गरजेचें. कित्याक आमचो आख्खोच भावार जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर ताल्लेलो आसा. इफ देर इज नो रेजरेक्शन देन आवर फेथ इज ऑफ नो सिग्निफिकन्स. वालोर ना न्हू आमी जे सोत मानता ताका. सो इट इज इम्पॉर्टंट दॅट वी अंडरस्टँड. ओके, आतां कितें म्हणलां सिस्टर वाच? हय. जोनासाक अवितेयाच्या पुता सोरेस्पराचे उतर अशें आयलें. Sister, go directly to Jonah 1:17. Okay. Sotrawa. There is the 170, sister. Jonah 1:17 na? Okay, I'll read from here. But the Lord provided a large fish to swallow up Jonah, and Jonah was in the belly of the fish for 3 days and 3 nights. Right, is it? So हिंगा आमी पळयता कित्याक जोना मासळेच्या पोटाक वचपाक रिजन कितें? देवान ताका निनिवेक वचूंक सांगलोलें आनी त्या लोकांक सांग म्हणलें 40 दिसां उपरांत ताचो भस्म जातलो. कित्याक ती पातकान जियेतालीं. दे वर ऑल वर्शिपींग पेगन गॉड्स. सो ताका लागून हो भियेलो आनी ताका वचोंक नाका आसलोलें. सो ही रॅन अवे टू तार्शीश. आनी तेन्ना जेन्ना देवान ताका सांगलोलें तो करिना, तो उलटे वाटेन वेता, तेन्ना ताका दर्यान उडयतात ते. कित्याक तांचेर एक मोड येता ते जेन्ना तो बोटीन वयता तितून एक स्टॉर्म जाता आनी ते सगळे भियेतात, ते सोडती घालतात आनी तांकां कळटा तांचेर ते ओरिश्ट आयलां ते जॉनाक लागून आयलां म्हणून. सो तेका ते काडून उदकान उडयता आनी ती मासळी ताका खाता. सो 3 दीस आनी 3 राती मासळेच्या पोटान आसले उपरांत देव ताका मासळेक हुकूम घालून ताका भायर उडयता. So if we go to Jonah chapter 2, sister, Jonah chapter 2. If we look at Jonah chapter 2, verses 1 and 2. सोवेस्परान जोनासाक लोक एक व्हडली मासळी तयार करून दवरली आनी जोनास 3 दीस आनी 3 राती मासळेच्या पोटांत उरलो. मासळेच्या पोटांतसून जोनासान सोवेस्पराक आपल्या देवाक मागणें केलें. ताणें म्हणलें, म्हज्या दुकान हांवें सोवेस्पराक उलो मारलो आनी ताणें म्हाका जाप दिली. पाटाळ्याच्या पोटांत हांवें उलो मारलो आनी तुवें म्हजो ताळो आयकलो. Praise God. So from here itun amka koron yeta. If you look here in the book of Jonah 2 verses 2, I called to the Lord out of my distress. Ani tane maka zap dili
आनी कितें म्हणल्यार आउट ऑफ द बेली ऑफ शिओल. आतां शिओल म्हणल्यार इट इज कन्सिडर्ड एज द प्लेस ऑफ द डेड. द प्लेस ऑफ द डेड म्हणजे जोना तुय मेलो आनी मागीर देवान ते मासरेक हुकूम घालून ताका परतो जिवोन करून मासरेच्या पोटांतलो तोडेर उडयलो. सो वाय वॉज जीजस गिवींग जेजू कित्याक जोनाची एग्जाम्पल दितालो? बिकॉज दिस द मॅनर इन वीच जोना 3 दीस आनी 3 राती मासरेच्या पोटान आसतलो तेच भाशेन आपूण दोतोरेन आसतलो आनी मागीर पुनर्जीवन जातलो म्हणून हें जेजू सांगता. सो दॅट इज वाय जेन्ना स्क्रिप्चर आमकां सांगता जीजस रोज ऑन द 3rd डे अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर. बीच स्क्रिप्चर एंड ते स्क्रिप्चर जेन्ना जेजू तांकां प्रूफ दिनासतना डायरेक्टली तो तांकां सांगना, पूण तो तांकां आदल्या कोरारांतली एक गोडिकतेची एक रेफरन्स दिता, पूण त्या वेळार तांकां ते समजना. सो मोगाच्या बाबा भयणीनो, जेजूचें पुनर्जीवनपण आमकां सोगल्यांक एक बोरवोसो की जेन्ना आमी मरता, कित्याक सोगलीं मरतलीं ओत कोण उरतले जिवेच? कोण उरचे ना न्हू, सोगलीं मरतलीं. सो जेन्ना आमी ह्या संवसारांतली फ्रॉम दिस फिजिकल बॉडी जी आमची आसा आमी मरतलीं, तेन्ना द रेजरेक्शन जावन आसा आमकां एक बोरवोसो की देव आमकांय पुनर्जीवन करतलो. सो जेन्ना आमी म्हणटा न्हू तेरसाचे मागणे करता आसतना तेरसाच्या मिस्तेराचेर आमी नियाळ करता, तो नियाळ म्हणटा तो असो जावंक जाय. जेन्ना आमी तो कोण म्हणटा 10 पावटी नमान मरे म्हणटा, मोनान आमच्या हे नियाळ आसूंक जाय. सो इट इज व्हेरी इम्पॉर्टंट फॉर अस टू अंडरस्टँड वॉट इज रेजरेक्शन. आमी तर समजोली पुनर्जीवनपण म्हणल्यार कितें तें, आनी तेरसाचे मागणे करता आसतना ताचेर आमचें मन ध्यान मन आसा आनी आमचो नियाळ तर तेजेर आसा, तेन्ना आमचे तेरसाचे मागणे भोव फोडादीक आनी आमचो भावार्थ तीर करूंक आमकां आदार जातोलें. तर जेन्ना द वे जेजू जेन्ना पुनर्जीवन जालो तेच परी जो मनीस मरता तेन्ना इन द सेकंड कमिंग जेन्ना जेजू दुसरे फावट येतलो तेन्ना सगल्या मेल्ल्यांच्यो कुडी पुनर्जीवन जातल्यो. Now it is not going to be the same body that you and I are. They are going to be glorified bodies, the resurrected body. कित्याक जेन्ना जेजू जेन्ना पुनर्जीवन जालो, there was तो टुंबान आहलो न्हू, बट टुंबान आहलो म्हणटा कितें प्रॉब्लेम आहलें भायर सरपाकू ना. He was not governed by space, by time. So तो भायर सरलो. जेन्ना ते तांचे सगळे भिवन एका जाग्यार आसले, तुवें दारां बंद आसली, पूण जेजू थंय वेता. सो ही इज विथ हीज रेजरेक्टेड बॉडी. पूण रेजरेक्टेड बॉडी जाल्यार ते रेजरेक्टेड बॉडीन जेजूचे घावे आसले ना? घावे आसोंक ना? आसले न्हू. जेजून ताका दाखयले न्हू, थॉमसा दाखयले न्हू, घावे आसले ते, कूस विदलोली कूस आसलोली ती. सो हीज रेजरेक्टेड बॉडी डीड हॅव दोज मार्क्स, ते किड्यांचे आनी ते हे आसलो न्हू, बालो मारलो तो ते गाये आसले. सो ते गाये आसले, बट इट वॉज नॉट द सेम बॉडी दॅट वॉज बिफोर. दिस इज द रेजरेक्टेड बॉडी. सो आतां जेन्ना आमी तेरसाचे मागणे करतले आनी हे सगळें जे आमी आतां शिकल्या ताजेर नियाळ करतले, इज द प्रेयर ऑफ द रोजरी गोइंग टू बी मोर मिनिंगफुल एंड मोर फेथ फिल्ड एनरिचिंग? म्हणजे कितें जातलें? सगल्या ज्या जेजूच्या पुनर्जीवनपणाचेर जो नियाळ आसा त्या 10 times when you recite the Hail Mary, this picture has to play in your mind. So जेन्ना तू ह्या मिस्तेराचेर नियाळ करता तेन्ना मागीर तुजें मन डिस्ट्रॅक्ट जाता न्हू, जायते फावटी डायवर्ट जाता. तोंडान म्हणटात, मन दुसरे कडेन आसता. बट वेन यू
मेक इट अ हॅबिट ओवर अ पिरियड ऑफ टायम. तूं जेन्ना हे मिस्तेराचे नियाळ करता, इट हेल्प्स यू टू बी प्रेझंट इन वॉट यू आर प्रेइंग. म्हणजे ते घोडयेन तूं आसोंक हें तुका आदाराचें जाता. समजलें न्हू? सो आतां दुसरो आतां हितून आमी पळयलां, the most important thing we have seen in resurrection here is that जेजू काकूतसार जोरी तोर ताका सोडून गेले, ताचेर विस्वास दवरूंक ना. जेजून स्वता तांकां सांगलें आपूण फुडें वेता, तुमी थिंगा रावात, हांव तुमकां मेळटा. तोरी आसतना तेमी स्वत मानूंक ना. तोरी आसतना प्रत्येक पावटी जेन्ना जेजू तांच्या वांगडा येता, तो तांकां कितें म्हणटा? शांती तुमकां. ही ऑलवेज विशीस देम पीस. शांती आवडेता आनी तो तांकां शांती आवडेता म्हणटकूच पयले सुवातेर ताणें तांकां सगळ्यांक बक्षिलात, कित्याक ताणें तांच्या सगळ्यांचो मोग केला. जेजून आमकां सगळ्यांक आनी देवाच्या राज्या विशीं ताचे कडेन उलयलो. ताचे सांगाती जेवणार आसतना जेरुसलेमांतल्यो कोणसोरान जावन पूण बापान केल्ले बासावणेक रावूंक जेजून तांकां फॉर्मायलें. जेजून सांगलें, ही बासावणी कसली ती म्हज्या तोंडांतली तुमी आयकल्या. जुवावान उदकान स्नान दिलें, पूण थोड्याच दिसांनी तुमकां पवित्र आत्म्या स्नान मेळटलें. ते जमलोले आसतना ताणें जेजू कडेन विचारलें, सोम्या, आतां इस्रायल राष्ट्रांची राजवटकी तूं नव्यान स्थापन दितलोय? तो वेळ पावलो काय? जेजून तांकां जापाप दिलो, बापान आपल्या अधिकारान नेमलोले काळ आनी घडयो जाणो जावं तुमकां पडलोले ना. पूण तुमचेर दिवून येतलो त्या पवित्र आत्म्याचें बोर तुमी घेतल्यात आनी जेरुसलेमांत, आख्या जुदायांत आनी सामारियांत आनी संवसाराच्या शिमापुर्यांत तुमी म्हजे गवाय जातल्यात. हे जाल्या उपरांत ते पळयतात थंयच आसतना जेजू देवान वयर वयर उबारून व्हेलो आनी ताच्या दोळ्या मुखावेलो एका कुपान ताका लिपयलो. तो चडून वेता आसतना त्या आपल्या दोळे सोर्गा लावूनच आसले. आवजी धवीं वस्त्रां घालून दोग दादले ताचे कुशीक उबे जाले. ताणें म्हणलें, गालियेलकारांनो, तुमी अशे सोर्गार नदर लावूनच कित्याक उबे आसात? तुमचे मदलो देवान वयर उबारून व्हेला, तोच जेजू तुमी सोर्गार वेताना पळयलो तसोच परतो येतलो. प्रेज गॉड. थँक यू जेजस. सो जेजूचे स्वर्गार वचपाचो जो अकाउंट आसा तितून आमी पळयता की जेजू ते 40 दीस तांकां जे किंगडम ऑफ गॉड देवाच्या राजाचे शिंकोवन तांकां दितालो. ही जस्ट ताणें तांकां 3 वर्सां शिंकयले. बट इवन दो तेणें तांकां इतले शिकयले तरी आसतना तांचो भावार तितलो तीर जावंक नासलो. पूण जेन्ना तो पुनर्जीवन जाता आनी हे 40 दीस तो तांकां शिकयता देवाच्या राजाच्यो खबरो, तर ह्या 40 दिसान जेजू तांकां घोटायेन भरता. सो मोगाचे बाबा भयणीनो, हितून आमकां खबर आसा जेन्ना जेजू तांकां भेटता तो तांचेर आपलो स्वास सोडटा. तर Genesis, in the book of Genesis, we need not go there, chapter 2, verses 7, जेन्ना देवान आदावाक रोचलो तेन्ना देव आदावाच्या नाकार स्वास सोडटा. म्हणजे ही नवी रोचना जी देवान रोचलोली तितून देव जीव घालता, जिवीत घालता. तेच परीन जेन्ना जेजू पुनर्जीवन जाता तेन्ना आपल्या शिसाच्या
शिसाचे तो आपलो श्वास सोडटा. सो ही ब्रीथ्स अन टू द डिसायपल्स. आतां तेमकां ह्या पवित्र आत्म्याच्या बोर्डान तो बरोवन तो तांकां धाडटात. सो वॉट द वर्ड ऑफ गॉड सेज, जो तो जसो 40 दिसांनी कुपांनी गेलो, तितून आमकां मेळटा की जे आंच बोडवे आसलोले, जे दे रेफर्ड टू एज 2 men, 9, thank you Jesus, 10, 2 men in white robes. दोग जाण जे धवे आंगोस्त घालून आसलोले, ते तांकां कितें सांगतात, जशें तुमी पळयलां जेजू स्वर्गार गेला, तेच भाशेन तो परतो येतलो. नाव केन्ना परतो येतलो तें खबर कोणाक आसा? एकट्याच बापाकूच खबर आसा. सो द अपोस्टल आसले ते तेका विचारूंक सोदताले केन्ना जातोलें, तेंकां जाणा जावंक जाय आसलोलें, बिकॉज दे वॉन्टेड टू नो. बट तो कितें म्हणटा, तें केन्ना जातोलें तें गरजेचें न्हू तुमी जाणा जावं. तुमचें काम कितें? You have to go. If you look at Acts 1:8, let us just reflect on this Acts 1:8. It says, but you will receive power when the Holy Spirit comes upon you. पवित्र आत्मो जेन्ना तुमचेर येतलो, तेन्ना तुमचेर पवित्र आत्म्याचो पावर येतलो. कित्याक पावर येतलो? तो पवित्र आत्मो येतलो आनी पावर खंयच्यान येतलो? पावर खंयच्यान येतलो? 2 Timothy 1:7 आमकां कितें म्हणटा, देवान आमकां आत्मो दिला तो भिरांतेचो न्हय, पूण मोगाचो, पावराचो आनी बरे बुद्धीचो. So the Holy Spirit himself is the spirit of power. By that power only Jesus resurrected from the dead. जेजू तो त्या पावरा उदेशी मरणांतलो पुनर्जीवन जाला आनी तुज्या बावतिजमा वरवीं तुका हो पावर दिल्लो आसा. तुमकां आयडियर आसा तुमचे भितर कितली शक्ती देवान घातलेली आसा ती? मोगाच्या भावा भयणीनो, the same power which raised Jesus from the dead, the Father has been so generous to send that Holy Spirit to all the disciples at Pentecost and at every baptism. जेन्ना आमकां बावतिज्म दितात त्या वेळार हो पवित्र आत्मो दर एका मनशाक मेळटा. आमकां उडगास उरता काय? ह्या पवित्र आत्म्याचें देणें जें आमच्या जिवितान आसा, तो पावर घेवन आमच्यांनी जेजूच्या नांवान कितें कितें करूंक जाता. जोरी तर आमी म्हणटा म्हज्यान हें करूंक जायना, मुको तें करूंक जायना. इट इज वेन आमी आमच्या स्वताच्या पावराचेर आमी डिपेंड जाता न्हू, तेन्ना आमच्यांनी कांयच करूंक जावचें ना. कित्याक जेजून कितें म्हणलां, म्हजे विरें तुज्यान कांय करूंक जायना. विथआउट मी यू कॅन डू नथिंग, बट आय हॅव गिवन यू माय होली स्पिरिट. तो होली स्पिरिट पावराचो, त्या पावरा वरवीं आमच्यान जाता काय जायना? जाता न्हू. उकोता काय? उडगास उरोना न्हू. सो आयज आमी बरे भाशेन नियाळया, हे उतर आमी आमच्या काळजांत दवरुया. कितें म्हणलां? You will receive power when the Holy Spirit has come upon you. तुमचेर पवित्र आत्मो ऑलरेडी तुमचे भितर ऑलरेडी आसा, येवपाचो ना, ऑलरेडी आसा. So each one of us, our body is the temple of the Holy Spirit. आमची तर कूड देव टेंपल पवित्र आत्म्याचें जाल्यार कितें आमकां फाटीं दवरता काय? कितेंय आमी करपाचें आसा जाल्यार आमी फाटीं कित्याक सरता काय? कितें जावंक जाता? वॉट कूड बी द रिजन? इतलो पावर देवान आमकां दिला, सो मच ऑफ ऑथॉरिटी. जेजूच्या नांवान सगळी ऑथॉरिटी बावार्थ्याक दिल्ली आसा. इन माय नेम 16 सिस्टर 16:18 Mark 16:18, sorry. You can start from Mark 16:16. That's the commissioning. Thank you, Jesus.
16:15. Read from 16:15. आणि ताणी तांकां सांगलें, अख्ख्या संवसाराक वचात आनी सगळी रुचणी शुभ वर्तमान परगोटात. भावात धरतीक आनी पवित्र स्नान घेतीक ती सोडवोन जोडटली, पूण भावात धरिना जायती ती कास्तीचें फर्मोन येतली. भावात धरतल्या सवेन योकुलां दिश्टी पडटल्यो. म्हज्या नांवान देंवचार काडटलीं, नव्यो भासो उलयतलीं, सरप धरतलीं आनी जीव काडपाचें कितेंय तिंपितीत बी तांकां तें वायट जावचें ना. पिडेवंतांचेर हात धरून ती तांकां बरीं करतलीं. प्रेज गॉड. तुम्ही पळयला तुमची ऑथॉरिटी. जेजू स्वर्गार वयचे पयलीं, if we see just the next scripture says, so then the Lord Jesus, after he had spoken, he was taken up to heaven and is seated at the right hand of God. म्हणजे जेजू स्वर्गार वयचे पयलीं हे सगळें कमिशनिंग करून गेला. तेंकांच काय ते शुअर कोताय काय आमी परगोडटात काय? मोगाच्या भावा भयणींनो, अशें आमी चिंतूंक फावना की देवाचें उतर परगोडपाचें काम फकत पाद्रीचें, फकत माद्रीचें ओ थोड्या जाणांचें. हांव म्हणना की सगल्यांनी उबे रावन क्लासीस घेवच्यो, प्रवचन करचें, तशें जायना. बट आमी ज्या जाग्यार आमी आसा, आमचे फॅमिलीन, आमच्या शेजाऱ्यान, आमच्या समुदायांत, आमच्या वावराच्या जाग्यान, जे तरेन आमी आमचें जिवीत जियेता, स्वतान काल्तिकायेन जेन्ना आमी सेवेची मनशां जाता, तेन्ना कितें जाता, आमच्या भितर जी जेजूचो उजवाड आसा, वी आर द लायट ऑफ द वर्ल्ड. कित्याक जेजू ह्या संवसाराचो उजवाड आनी जेजू आमचे भितर आसा म्हणटकच आमी संवसाराचो उजवाड. आनी आमचे भितर जो जेजू आसा तो दुसऱ्यांक दिश्टी पडटा न्हूच आमच्या उतरां वरवीं. ना तर जायते पावटी कितें जाता, उतरां आमची जायतीं कोरण्यो वेगळ्योच, मागीर आमकां मागीर एकदां मागीर हिपोक्रेट म्हणटात न्हू. उलयता आमी एक, करता आमी दुसरेंच. आमच्यो कोरण्यो तरी पळयत जाल्यार गोडेक दुसरो लोक आनी जेजूचे लागीं येवपाक आनी तांकां इन्स्पिरेशन उरचें ना. बिकॉज ते म्हणटले हे उलयता एक आनी करता वेगळेंच, आमी आसा तशींच बरीं आसात म्हणून. बट इफ आमचें तो जिवीत जे जेजून आमकां सांगलां मोगान, दुसऱ्याचें बरें आवडेवन, दुसऱ्याक बरें करूंक, दुसऱ्याक आदाराक पावून, खालतिकायेन बोगसणें दिवन आमी तो जियेलीं जाल्यार जो लोक आमचें जिवीत पळयतलो तेन्ना तांकां खरेंच गमून येतलें ह्या मनशां भितर जेजू आसा. जेजू तांचे भितर आसा म्हणटकूच तांची कर्तृत्व देवाच्या उतराचेर थारलेलीं आसा. तांचें जिवीत खरेंच देवीक जिवीत. एक आसा आमकां देवाचो मोग, दुसरी आसा देवाची काकलूत, आनी दुसरें आसा आमचें जिवीत ओ देवाचो मोग अणभवून, देवाची काकलूत अणभवून आमचें जिवीत देवीक जिवीत करूं. टू मेक आवर लायफ्स होली एंड गॉडली बाय द एक्सपिरियन्स ऑफ गॉड्स लव एंड मर्सी. देवान आमचो इतलो मोग केला, देवान आपले काकुतीन आमकां इतल्या बेरसांवांनी भरल्यान आमकां आपली कृपा दिल्या आनी ताची कृपा आमकां तो दीत आसा. His mercies are new each morning. आनी ती जी आमकां दिल्ली आसा ताचे वरवीं जेन्ना जेजून कितें म्हणलें, बी होली एज युअर फादर इन हेवन इज ऑल्सो होली. आमकां उलो मारला जेजून आमी आमचें जिवीत आमच्या स्वर्गीच्या बापा परी पवित्र जियोंक. आनी जर तो जेजू आमकां कितें करूंक मागता जाल्यार आमकां पयलो ताणें ती कृपा दिल्ली आसा. गॉड हॅज गिवन अस द ग्रेस
टू बी एबल टू लिव्ह होली लायफ्स. आमकां तो ताणें ती कृपा दिवंक ना जाल्यार तो आमचे कडल्यान ती अपेक्षा दवरचो नासलो. गॉड हॅज ब्लेस्ड अस विथ एव्हरी स्पिरिच्युअल ब्लेसिंग. ताणें आमकां सगळी ब्लेसिंग दिल्ली आसात आनी ही सगळी ब्लेसिंग दिल्ली आसात म्हणटोकर ताणें आमकां आपलो पवित्र आत्मोय दिल्लो आसा. होली ट्रिनिटीचो एक जोण आमचे भितर 24/7 टील वी लिव्ह ऑन दिस अर्थ आमचे बरोबर आसा. तर जोरी तर देवूच आमचे बरोबर आसा जाल्यार कित्याक आमकां त्रास आडकोड जाता काय? कित्याक लागून आडकोड जाता काय? भावार धरो ना हे मोज्यान करूंक जाता. खंय आमकां दुबाव येता काय? मोगाच्या भावा भयणींनो, भिरांत म्हणटा तो देंवचाराचो आत्मा. What 2 Timothy 1:7 says, God did not give us the spirit of fear. देवान आमकां भिरांतीचो आत्मा दिवंक ना. जोरी तर आमकां खरेंच भावार्थ आसा आनी आमी तर खरेंच मानून घेता भिरांत म्हणल्यार एक देंवचाराचो आत्मो म्हणून, आनी आमी तर विस्वास दवरता जेजूचेर आनी आमी मानता की आमी देवाचीं भुरगीं. तर देवाचीं भुरगीं देंवचाराच्या आत्म्याचेर सोयरीगोत दवरूंक जाय. आमी दवरूंक जाय सोयरीगोत, पूण दवरता काय? ओय काय ना? दवरिना? एकदम बरें. पूण जोरी तर तुमच्या जिवितान कसली भिरांत आसा, ती भिरांत जावं येता तुजे भलायके उद्देशी, ती भिरांत जावं येता तुजे दुडवांचे वाटेन, मॉनिटरी, फायनान्शियल, मे बी तुज्या भुरग्यां बाबतीन थोडीं जाण भुरगीं घोडे आयकोनात. सो ही सगळी जी भिरांत आसा ती खंयच्यान येता? देंवचार कानान घालता. ही सर्विंग अस लायज. तो आमकां ह्यो फोटी दिता. पळय, ती शिंकोनात सारकी. पळय, ते आयकोनात. सो now what is required when you are given those thoughts? तुका ही चिंतना देदना देंवचार दिता, ती तुजी पर्वा करिना, ती तुजे आयकोनात, ती बऱ्या मार्गार चलोनात. Now what happens? हेल्पलेस. आतां आमी कितें जालीं? हेल्पलेस जालीं. हेल्पलेस जावंक फावो भावा? ना, हेल्पलेस जावंक फावो ना. आमी सगळ्यांनी देवान आमकां जी पदवी दिल्ली आसा आमी तो अधिकार यूज करूंक जाय. जेजूच्या नांवान भिरांतीच्या आत्म्या कोडसोरून वच म्हज्या जिवितांतलो. टेक द ऑथॉरिटी घे, हुकूम घाल आनी ती भिरांत वसूंकूच जाय. टेक द स्क्रिप्चर घे, तेरसाचें कोंत घे, बोस. जायते पावटी आमी बसून इतलो तोकोस काडटा, चिंता वरांचे वरां, दिसांचे दीस, म्हयन्याचे म्हयने आनी वर्सांचे वर्सां. Instead, when the enemy attacks, the best weapon is take the scripture, hold the rosary in your hands, आणि मोड, जेजू तुवें म्हाका भिरांतेचो आत्मो दिवंक ना. म्हाका you have given me a spirit of love, power and a sound mind. तुझे मन पयलें तीर कोर. जायना दिसता ना जेजू तुज्या नांवान तुजी उद्देशी हांव सगळें करूंक शकता. I can do all things through Christ who strengthens me. भुरगीं आयकोनात, my children are taught of the Lord. म्हजो देव म्हज्या भुरग्यांक शिकयता. So what happens when you keep speaking the word of God? The word of God is a imperishable seed. म्हणजे तें बी आनी ते सोरता तसलें बी न्हय. आनी तें बी म्हणटकर आमकां खबर आसा आतां थोड्याच दिसांनी आमी हांगा शेत रोयतले, सोर भोंवतणी बी घालतले, मागीर बी घातलें म्हणटकर भात किल्लोन शेत जातकर मागीर तितून कोणशो येतात न्हू. सो दे वील बी एक बियेचे मागीर जायत्यो कोणशान जायतें भात जाता. तेच परीन जेन्ना आमी जरी तर गंवाचे बी घातले जाल्यार आमकां तांदूळ मेळटले, गंवूच मेळटले न्हू. सो एवरी वर्ड ऑफ गॉड इज अ सीड. जेन्ना तूं ही सीड ही बी तूं घेता आनी तूं दीस रात तें बी तुज्या तोंडान दवरून तूं उलयता, काळजान भावार दवरता,
and you speak. Death and life is in the power of your tongue. तू जशें उलयता, you are choosing blessing, you are choosing life. मागीर कितें? जेन्ना तूं you reject the life, म्हणजे ही जी फोटी जो देंवचार तुज्या मोनान हाडटा, भिरांत हाडटा, कांपेरो हाडटा, in that you take your position, and you take your position because you are standing in the name of Jesus, because it is not you who live. आता तू ना, तुजे भितर क्रिस्त आहा. क्रिस्त सोर पोदवेदार. सारकें काय ना? सोर पोदवेदार देव तुजे भितर आसा, ताजो पवित्र आत्मा तुजे भितर आसा. जेन्ना तूं देवाचें उतर पाळटा, देवाच्या उतराचो मोग करता, तें नियाळटा, तेन्ना बापूय तुजे थंय येवन रावता. आख्खी त्रित्वी तुजे भितर आसा, तूं देवाच्या उतरा प्रमाणे जियेता तेन्ना. मागीर तुज्या म्हूण बोलवंत आनी कोणूय आसा? Can the devil be more powerful than you? The adversary, can it take control over you? No. पूण आमी तीर आसोंक एकदम गरजेचें. जोरी तर आमकां सोत खबर ना, जाल्यार आमकां कितें तो इल्लेशें कितें प्रॉब्लेम येयलें म्हणटोर आमी भियेतलीं. We will tremble. जातात. It's not that आमच्या कोणाच्या जिवितान आतांच्यान कांय प्रॉब्लेम येवचे ना, कांय वयर सकयल जावचें ना, अशें ना. जेजू जेन्ना शिसा बरोबर बोटीन आसलोलो, तेन्ना स्टॉर्म येयल्लें न्हू. Jesus was with them in the boat. Still there was a storm. But because जेजू तांचे बरोबर आसलोलो, जेजून त्या वादळाक शांत केलें. सो जांच्या जिवितान जांच्या बरोबर जेजू आसा, वायट येवंक शकता आनी पर्सिक्युशन तेज्या चड येवंक शकता. बिकॉज जेजून पळय आदी फुडें सांगलें न्हू, जी कोण म्हज्या नांवान फुडें सरतलीं तांचेर there will be persecution, 40 false accusation, बोनकोनीन घालतले, जिवेशी मारतले. जेजूच्या आपोस्तलांक जिवेशी मारूंक ना, मारल्यात काय मारूंक ना. मागीर ओ क्रिस्ती बावाल तांचेरूच सोंपलो काय ना. एकलो मेलो जाल्यार आनी हजारांनी भावार्थी उत्पन्न जातात. तर तांच्या भावार्थाक लागून तर आमी आयज भावार्थ दवरूंक पावल्यान आमची एकल्याची जबाबदारी आसा काय ना हो देवाचो संदेश आनी देवाचें गॉस्पल घेवन दुसऱ्यांक दिवं. फाटी कित्याक सोडटा काय आमी? एवरी डे देर इज एन ऑपॉर्च्युनिटी, माय डियर ब्रदर्स एंड सिस्टर्स. दर एक दिसाक आमकां सोयेक मेळटात. डोंट नीड टू गो टू द चर्च ओन्ली टू प्रीच. आयज आमी हांगात देवाचें उतर पोरगोडटा. घडीत तुज्या शेजारा कोण दुयेंत आहा, तुका खबर मेळ्ळ्या तो बरो ना, तो पिडेंत आसा, तेमगेर कोण बरो ना, फुल स्टॉप. Has God empowered you with given you the authority to heal the sick? मागीर वचून तांकां देवाचे उतराची समजणी दिवं, तांचेर हात धरून मागणें करूंक जाता? कित्याक फाटी सोडटा काय आमी? मोगाच्या बाबा भयणीनो, जें कितें देवान आमकां दिल्लें आसा, दॅट ट्रेजर न्हू, आमकांच ताजो वालोर खबर ना. इट्स लायक सपोज यू हॅव एक म्हणटो एका गांवांत तूं गेलो आनी तांकां ज्वेलरी बी म्हणलेलें कांयच खबर ना. तांकां ज्वेलरी म्हणल्यार खबर ना, मोतयां, डायमंड्स, नथींग दे नो, कित्याक तेमी केन्ना पळोवंकूच ना, ती तांच्या गांवांतली भायरूच सरोंक ना. आनी असले परिस्थितीन तर तांच्या हातान एकदम एक्सपेन्सिव ज्युअल मेळ्ळे, फातर असो, फातराचे शेपीन तांकां कळटलें काय ताजो वालोर? कळपा ना न्हू. फॉर देम वॉट इट वील बी? फातर. कित्याक तांकां ताजो व्हॅल्यू खबर ना. तुमची भितर देवान जी गिरेस्तकाय घातलेली आसा, ताजो वालोर तुमकां खबर आसा काय? आसा. मागीर ती गिरेस्तकाय तुमी उपयोगाक घालतात काय? घालतात. प्रेज गॉड. जेजूक आर्गां घालतात जाल्यार जेजूक आर्गां. आनी जोरी तर उपयोगाक घालिनात, this is the moment in time that we have to be convicted. We have to allow the Holy Spirit to lead us into making a decision. आतां पासून हांवें करूंक ना,
पूण आतांच्यान हांव निचेव करता हें देवाचें उतर म्हजें तोंड बंद जावचें ना. Nothing will be able to keep my lips zipped. फाटी हांव सोडचें ना. म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी आसा. एक ल्हान आय वूड से इट्स अ शॉर्ट शेअरिंग. आमगेर जायते पावटी फ्रेंड्स येतात, म्हज्या घरकाराचे कलिग्स येतात. केन्नाय ते गोंयान येता म्हणटकूच तांचे फॅमिली ते घेवन येतात. आनी जेन्ना ते आमगेर येतात दे लूक अराउंड द प्लेस एंड देन ते भायर सरच्या वेळार आय हॅव नीडेड अ प्रॅक्टीस. हांव तांकां सांगता, हांव तुमचे पासत एक मागणी करूं. एंड ऑलमोस्ट ऑलवेज दे विल से येस. तूं तर कोणाक सांगलें न्हू तुजे पासत हांव मागणी करता, कोणूच म्हणचो ना डोंट प्रे फॉर मी. दे विल से येस, येस प्लीज. I use that opportunity to make a prayer of faith. I speak about Jesus. I speak about God's goodness. And I pray a blessing over them, their children, and their generations. So what am I doing? I am sowing the seeds. त्या वेळार हांव तांकां कन्वर्ट करता काय? नो. हांव तांकां कन्वर्ट करिना. कन्वर्ट करपाचें काम म्हजें? नॉट एट ऑल. कन्वर्ट करपाचें काम म्हजें न्हू. म्हजें काम sowing. God has called me to be a farmer, a fisher of men. तर म्हजें काम फकत देवाचें उतर जी सीड आहा ती स्कॅटर करपाचें. ते कशें बी ते काळजान धरतले, केन्ना कोण दुसरो मनीस येवन ताका उदक घालतलो, कोण ताका मेन्युअर घालतलो आनी कशें ताजें वाड जावन बाउंटिफूल हार्वेस्ट जातलें, हें देवाचें कर्तुबा. That God is going to be doing. He is the one who is going to look after it. I am called to bear witness. म्हाकाच विटनेस दिवपाचें काम. हांवें म्हजें विटनेस दिवपाचें. आमी तर विटनेसूच दिवपाक भियेता, लॉजेता, देन गो टू मी न्हू. देवान तर म्हजे सोबे इतली व्हडली कर्तुत्वां केल्यान आनी जेन्ना म्हाका घोडी मेळटा, वेन आय गेट एन ऑपॉर्च्युनिटी टू शेअर माय टेस्टिमनी, आनी हांव लोजेन फुडें सरोना. देवाची जी मोहिमा देवाक दिवंक जाय ती हांव दिना. आय कीप क्वायट. आय से माय फेथ इज नॉट मेंट टू बी अ प्रायवेट डेक्लरेशन. म्हजो भावार्थ हांवें पोरगोटूंक जाय. युअर पर्सनल प्रेयर कॅन बी प्रायवेट. तूं तुज्या देवा कडेन मागणें करता तें तुजे मदें देवा मदें, यू डुईंग इट इन सॉलिट्यूड, ब्युटिफूल. पूण तुज्या भावार्थाची जी पोरगोटणी आसा ती सोबे माजार जावंक जाय. आय कॅनॉट से आय हॅव रिटन माय टेस्टिमनी, वॉट गॉड हॅज डन इन माय लायफ, एंड आय हॅव रिटन एंड केप्ट इन अ बुक. ते कोणाक खबर ना. हांवें बरोवन दवरल्या, बट नो वन हॅज एक्सेस टू इट. एनी यूज? आतां हें देवाचें उतर जें आसा तें बरोवन दवरना. समज तें बरोवन दवरलें आनी तें खंय तरी पुरोवंक दवरलें, आमकां सोडवून फावो जावपाची? सो ते देवाचें उतर घेवन the disciples, first the apostles, the disciples, the early church fathers, इतले पाद्री माद्री आमचे देवाचे, they move around with the gospel to evangelize. आनी आमकां हें देवाचें उतर फावो जाला. जे लँग्वेजीन आमी वाचूंक शकता, जे लँग्वेजीन आमकां समजता, आतां ते आमचे कडेन आसा. इट इज आवर जॉब. सी these are the gospels of Jesus. Matthew, Mark, Luke, John, in Jesu's Gospels. But there is also a gospel of your own life, of what God is doing in your life. Can you take your testimony and go out? Because see, these are the people of the past. They are not living in our times. They have lived, it is written, we believe by faith. But when something God has done in your own life, in this time, and you take it to someone else, and people can see and they can experience that happening in your life. Now, will this be a very powerful witness to Christ? Kide manta boyni? Yes, but many of us are reluctant. I pray with a lot of cancer patients because God has healed me. He delivered me out of that situation.
जायतीं जाणां आपली पेकोणी मेळ्ळी म्हणटगर गोवायकी दितात. दे कम एंड दे टेस्टिफाय एंड दॅट गिव्स ग्लोरी टू गॉड. बट आय नो सो मेनी ना ते टेस्टिमनी दिवपाक मुको जायना कित्याक म्हाका बरें जमना तें. आय एम नॉट दॅट कायंड ऑफ अ पर्सन. देवान तुजे सोवे इतली वर्ती कर्तुत्वां केल्यात, मोरणाचो निवारला, बट वेन इट कम्स टू गिवींग टेस्टिमनी ना हांव देवाक आर्गां दिता ना. See, God comforts us in our affliction so that we comfort others in their affliction. देव आमकां आमच्या जिवितान पावता आनी आमकां तो कम्फर्ट दिता. आमी दुसऱ्यांक बोरवासाची आनी दुसऱ्यांक कम्फर्ट दिवंक आमी तो कम्फर्ट घेवन आमकांच दवरलो जाल्यार the kingdom work which is assigned to us, we are becoming a obstacle. दर एका मनशाक देवान एक कार्य दिवन संवसारान धाडला आनी जोरी तर आमी देवाचे उजोनी प्रमाणे देवाच्या प्लेना प्रमाणे आमी तर कोऑपरेट करिना, what is the point in us receiving all these blessings? Are we becoming selfish? It's required that we ask ourselves. आमी विचारूया आमचेच काय हांव म्हजेच बरेपण सोदतां काय, हांव जर मागणें करता जाल्यार म्हजेच पासत मागतां काय, हांव जर मिसाक वेता जाल्यार म्हजोच बेनिफीट पळयता काय. Did Jesus come into this world to see his own benefit? तो आयलो मोरोंक आमचे पासत, कुर्सार मोरोंक, आनी तेचे वरवीं तेणें आमकां दिलें सुबाम जिवीत, पातकाचे बोगसोणे एन इटर्नल लायफ, जे देवा कडसून आमकां दोशी जाल्ली. वी वर सेपरेटेड फ्रॉम गॉड. ताचे वरवीं जेजूच्या कोश्टा मोरना ताचे पुनर्जीवनपणा वरवीं आमकां सोडवून फावो जालें. आमी प्रमाणीक जाल्या, फावो नासलें आमकां. इट वॉज नॉट अ रायट. इट वॉज नॉट अ रायट. आमचो अधिकार आसोंक ना, पूण देवान तें आमकां एक फुक्याचें देणें म्हणून दिलां, कित्याक देवान आमचो इतलो मोग केला, इतलो मोग केला आनी देणें आमकां दिलां. तर आनी हांव थोडेशें वाचतालें आनी शिकतालें तेन्ना there is something very beautiful that I came across when it comes to ascension. आतां आमी पळयलां in Acts 1:1-11 how Jesus ascends into heaven आनी वयचे पयलीं तो तांकां the kingdom of God ताचेर तो शिंकून. Thank you Jesus. Praise God. Thank you Jesus. So I was listening to this teaching and I came across this very beautiful understanding which I got, wherein Jedna Jesu melo, kursar melo, first he instituted the Eucharist in the Last Supper. म्हणजे निमाण्या जेवणार ताणे ते एस्टॅब्लिश केले आनी अकम्प्लिश केले कुर्सार मरण, आनी मागीर तो पुनर्जीवन जालो. आनी पुनर्जीवन जाले उपरांत he was there for 40 days आनी ताचे उपरांत तो स्वर्गार गेलो. So when Jesus went and ascended into heaven, he offered this sacrifice to the Father. So now that sacrifice which is offered to the sacrifice which is offered to the Father in heaven is a perpetual sacrifice. It is a sacrifice which is not bound by time and space. So ekta Jesu melo to porot morona. He has died but once. He is not being crucified over and over again. So when we partake in the Eucharistic celebration, जेन्ना आमी मिसाच्या बलिदानान भाग घेता, तर दर एका मिसाच्या बलिदानान जेजू परत कुर्सार मरोना. तो एकदांच मेला आनी ही जी बेटोनी जी जेजून सरकार बापाक अर्पीत केल्या, इन द युकरिस्टिक सेलिब्रेशन आमी ते बेटोने मिसाचे बेटोने भाग घेता. सो वी
participate in that sacrifice which Jesus accomplished on the cross. कुर्साचेर ताणें ती accomplish केली and he offered it up to the Father in heaven, wherein it is an eternal sacrifice, a sacrifice once and for all. ती परत जायना, पूण आमी we get connected to that sacrifice, we participate in that eternal sacrifice. आणि जेजू बापाच्या उजव्याक बसला आणि देवाची काकूत इतली की मोगाच्या बाबा भयणीनो, sister, you can take one last scripture, 1 John 2, 1 and 2. 1 John, the letter. Oh, it got disconnected. No problem. Sister will read. 1 John 2, 1 and 2. Thank you. म्हज्या सोपुल्या भुरग्यानो, तुमी पातक करचे न्हय म्हूण हांव हें तुमकां बरयतां. पूण कोणूय पातकान पडली जाल्यार बापा मुखार आमकां सगळेच वाटेन देवाक मानता तसलो एकलोच शारोती आसा, तो जेसू ख्रिस्त. Praise God. Thank you, Jesus. So, मोगाच्या भावा भयणीनो, आमकां जुआंव आपले चिटीन कितें सांगता? पयलो सुवातेर आमी जाणा in the Gospel of John, John 3:16, देवान संवसाराचो इतलो मोग केलो की आपल्या एकल्याच पुताक ताणें ओपून दिलो so that none perishes. ओके, आतां ह्या जेजू खुर्सार मेलो आणि जेजू जेन्ना खुर्सार मेलो, that is God's love. देवान पुताक धाडलो, पुतान आपलें जिवीत खुर्सार समोर पिलें. It's not that Jesus died on the cross, so जेजूनच सोंसलें अशें आमच्यांनी म्हणोंक जायना. The Father was with the Son, आणि खंयचो बापूय will be happy or will not be suffering जोरी तोर आपलो एकलोच मालगडो पूत खुर्साचेर उमकोळटा, मोरनाचे तोडणेर आसा, जाल्यार खंयचो बापूय सफर जावचो ना. God the Father also suffered as his son was suffering, but it was the son who was to die. आणि हांगा आमकां देवाचो मोग ओळखून येता, जेजूचो मोग, तुजे सोवे आनी म्हजे सोवे, ही देवाची काकलूत. The forgiveness that is granted by Jesus by being on the cross. फुरसार तावन ताणें बोगशिलें, ताका कोणें कुर्सार मारलो, तांकां कुर्सार तावन ताणें बोगशिलें. That is because of the very fact that God is a loving God and God is a forgiving God. आणि तोरी आसतना आमी पळयता जेजू मेलो, पुनर्जीवन जालो, बापाच्या उजव्याक बसला. Now through baptism our sin, the original sin, the sin nature is washed away. We are given the Holy Spirit. तोरी आसतना Jesus himself is seated in heaven, interceding for you and for me. How much more could God love us? He came into this world in a physical body. He suffered like you and me in the physical body. And then with the resurrected body, the glorified body, is now seated. So Sorg, when Jesus was made incarnate, Sorg संवसारान आयलो आणि संवसाराच्या मनशाचे रूप ताणे घेतले. He suffered, and now in resurrection and ascension, he's taken the humanity of men, and because God is spirit, isn't it? Dev mullar spirit. So when God is spirit, now of the Holy Trinity, the Father is spirit, the Holy Spirit is a spirit, but the Son is a spirit with a glorified body. So ताणे मनशाचे रूप घेतले आणि in the glorified body he is seated in the heaven. आणि तुझे पासत आणि म्हजे पासत तो विनोती करता.
How blessed it is, my dear brothers and sisters. देव खूद तुझे पासत आणि म्हजे पासत मागतात. So, is this something that we have to be joyful about? ही संतोषाची खबर or दुखीची खबर? So now, if Jesus has ascended into heaven, he has ascended and he's making intercession with the Father, seated at the right hand of the Father, making intercession for you and me. But he does not end with that. There is a bonus. He is interceding with the Father, and for us to have on the earth, he has given us the Holy Spirit. Now we will learn on the Holy Spirit. The third mystery of Pentecost is the descent of the Holy Spirit in the future classes. But आयज आमी जे नियाळ्ळा ते आमी फकत we have reflected on the resurrection and the ascension. So knowing the mysteries of resurrection and ascension, what will you call yourself? आता आमी या दोन मिस्तेरांचेर नियाळ केला, आमी देवीक काकलुतीचेर आमी नियाळ केला. सो what do you feel about yourself? तुझे बद्दल after learning through all this, what do you feel? How do you feel about yourself? Wow, right. हय आमचें जिवीत नितळ करूंक सो ब्रदर म्हणटा आमी थ्रू रिपेंटन्स पातकां बीन जिवंक टू लीव अ लायफ ऑफ होलिनेस हो एक आमकां सोयेग हे शिकोवणे वरवीं हे समजोवणे वरवीं आमी आमचें जिवीत ओदीक आनी ओदीक पवित्रतायेन जिवंक सिस्टर शार्मिला कितें सांगताली? We have died with Christ and resurrected with him. Praise God. Thank you, Jesus. So आमची भयण कितें म्हणटा we are here in the physical body, but through our baptism, when we accept through our baptism and when we accept Jesus and make him the Lord of our lives, कितें जाता? आमची पुनर्जीवन झाली. So now we are dead to self and Christ lives in us, and that means because Christ is seated at the right hand of the Father, we too have a position with the Father. Praise God. Thank you, Jesus. So when we know our position, मागीर आतां एकूच जर आमच्या जिविताचो मिशन आसूंक जाय, what should that mission be? सगळेंच दिल्लें आसा, सगळेंच बरेपण, भोगसणें, abundant life, everything is given, free. Nothing to be paid for, nothing to labor. The labor is only in believing. The only labor that is required is to grow to believe. So आतां आमी कितें करचें? सगळें तर दिलें, सगळें तर देवान केलें. Hold our hands and seal. कितकोन वयर उबातलीं? Excellent. Now, the ultimate thing for you and me who have come to believe in Jesus, who have understood the love of God, understand that we are having a calling, a mission, आता आमचें काम ह्या पुनर्जीवन जाल्ल्या जेजूक परगट करपाचो. सो आतां आमी सगळीं निर्णय घेवया, मुवींग फर्दर. गोडे आमी हेज्या पयलीं परगट केलो आसतलो, but maybe we have not capitalized on all the opportunities that we get. 100 पावटी म्हाका opportunity आसली, एक पावटीच केला आसतलो. But now, empowered with the understanding, knowing that Christ died, he resurrected, Christ is in me and he lives in me, knowing that I've been given the Holy Spirit, आतां हांवें मेळटा ते सगळे सोयेक घेवंक जाय काय ना? घेवपाक जाय. Praise God. Getoli? Thank you, Jesus. Praise God. So we'll close with a thanksgiving prayer. बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन. बोसोरगींच्या बापा, आमी तुका आर्गां दिता. जेजू, आमी तुका आर्गां दिता. पवित्र आत्म्या, आमी तुका आर्गां दिता.
We thank you, we praise you, we adore you, we love you. Most Holy Trinity. जेजू, आयज आमी तुझ्या पुनर्जीवनपणाचेर आनी तुझे स्वर्गार वचण्याचेर नियाळ केला. पवित्र आत्म्या, तुवें आमकां ह्या वेळार हांगा एकठांयलाय आनी तुवेंनूच आमकां शिकयलां. जे उतराचेर आमी नियाळ केला, जे बरेपण तुवें आमकां फावो केलां, जी देवीक काकलूत तुजी तुवें आमकां दिल्या, आमच्या सगल्या पातकांतली आमकां भोगसून आमकां तुजी कृपा फावो केल्या. आनी तूं आजुनूय बापाच्या उजव्या हाताक बसून आमचे पासत बिनोती करताय. कितलो म्हूण मोग जेजू तूं आमचो करताय. सायबा, आमकां बोगोस कितले फावटी आमी हो मोग नाकारला जायत. कितले फावटी आमी विसरल्या हें जिवीत आमकां मेळूंक, हें सुबाम जिवीत जें आमी जियेता तें आमकां फावो जावच्याक आनी सासणीक जिवीत तुवें जें आमकां दिलां तें आमकां अणभवूंक कितलें तुवें सोंसलें. फावो नासलें तरी, पातकांत आमी आसलीं, पातकांत आमी पडटा आसतनाय तरी तुवेंनूच सायबा तें आमकां निर्मिलां आनी आमकां फावो केलां. पवित्र आत्म्या, हांव तुका आर्गां दितां. तुज्याच वरवीं आमच्यांनी म्हणोंक जाता जेजू सोमी म्हणोन. We can only say that Jesus is the Lord by the power of the Holy Spirit. आनी हाचे पासत पवित्र आत्म्या आमी तुका वाकाणटाव. पवित्र आत्म्या, तूं आमचे थंय सदांच आसा. तुजी शक्ती, तुजें बळ तुवें आमकां दिल्लेंच आसा. तर तुजेच स्फूर्तीन, तुजेच कृपेन, तुज्याच आदारान आमी ह्या देवाची, ह्या जेजू क्रिस्ताची बरी खबर दुसऱ्यांक घेवन वचोंक, जी जेजूक वळखनात, ही बरी खबर जी नोणात, जी काळोखांत आसात, हो जेजू क्रिस्ताचो उजवाड घेवन तांच्या काळोखी जिवितान वचूंक तूंच आमकां कृपा दी सायबा. जितले पावटी आमी आडसाय करता, आमी नाकारता जे सोयेग आमकां मेळटात, तितले पावटी पवित्र आत्म्या आमी तुजे लागीं मागता, आमकां तूं आदार दी, आमकां तूं तुजी कृपा दी. आयिल्लो सोयेग आमी इबाडूंक न्हय, पूण जितले पावटी आमी क्रिस्ताच्या मोगाची खबर दुसऱ्यांक सांगूंक शकता, ती खबर आमी दुसऱ्यांक सांगूंक, तांकांय सासणीक जिवीत फावो जावं, तांचे बरोबर मागूंक आनी तांकां समजणी दिवंक तूंच आमकां आदार दी. सर्गींच्या बापा, ह्या वेळार आमी सेबी आनी शार्मिला हे आमच्या भावा भयणी पासत, तांच्या जिविता पासत तुका आर्गां दिता. ही सुवात तांणी आमकां फावो केल्या. जेजू, जेन्ना तूं बोटीन प्रवाचन करतालोय, Lord, you blessed Peter abundantly with a huge catch. We thank you, Lord, that you are the one who supplies all their needs according to your riches and glory in Christ Jesus. And we thank you, Lord, that everyone present here, as they have received your word, that there is nothing lacking or missing or broken in their life, but they are living an abundant life in you. We make this prayer in Jesus' mighty and matchless name. Amen. 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 Thank you, Jesus. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. Thank you, Jesus. Thank you, everyone, for joining.